riheri bere bere be sentre be sekere bere be ulhele bere hantre bere kalaba usere bere bere be shaba baba riba laba halaba usendra be sekere bere be shaba baba riba laba halaba urhele bere bere be sentre be sekere bere be o shaba baba riba le bari bere be usendra be sekere bere be shara ri halaba halaba use bere bere halaba halaba. जॉन 6:56 वेटीयन रूप येशू ख्रिस्तामध्ये राहतो व येशू ख्रिस्त वेटीयन रूपमध्ये राहतो व येशू ख्रिस्ताच्या देहाने व रक्ताने त्यांना सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे. वेटीयन रूप येशू ख्रिस्तामध्ये राहतो व येशू ख्रिस्त वेटीयन रूपमध्ये राहतो व येशू ख्रिस्ताच्या देहाने व रक्ताने त्यांना सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे. ओल्लाह लहान त्रेबे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा ओरिहल बेरे 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 बे सेंत्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा ओ सेंत्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा ओ सेक्रे बेरे बे शोहरो बोरी मालबा रालबा और हेंत्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहल हंत्र बेरे केरे बेरे बे ओ सेहरे बेरे बेरे बे शाबा बाबा रिहंत्र बेरे केरे बेरे बे ओ सेहरे बेरे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा. जॉन 6:66 येशू ख्रिस्ताने वेटीयन रूपास सांगितलेली वचने आत्मा व जीवन अशी आहेत. येशू ख्रिस्ताने वेटीयन रूपात सांगितलेली वचने आत्मा व जीवन अशी आहेत. ओल्हेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शारा रिहलबा रालबा ओ सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शोहरो बोरी बालबा रालबा ओल्हेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ रिहारियांत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा ओ रिहेरे बेरे बेरे बे सेंत्रे बे सेक्रे रिहलबा रालबा ओ सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ रेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ सेक्रे बेरे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा. जॉन 7:38 वेटीयन रूपने येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला आहे आणि त्यांच्यातून जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहत आहेत. वेटीयन रूपने येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला आहे आणि त्यांच्यातून जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहत आहेत. ओ लेहंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शारा रिहल्लाहंत्रे बे ओ रिहेरे बेरे बेरे बे सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा ओ रिहल्लाहलबा रालबा ओ सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा ओ सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शारा रिहल्लाहलबा रालबा ओ सेक्रे बेरे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा. जॉन 8:32 वेटीयन रूपला सत्य समजलेले असून सत्याने त्यांना बंधमुक्त केले आहे. वेटीयन रूपला सत्य समजलेले असून सत्याने त्यांना बंधमुक्त केले आहे. ओलिहेले बेरे बेरे बे सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा ओ रिहलबा रालबा सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शारा रिहलबा रालबा ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहेले बे ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा रालबा ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शोहरो बोरी बालबा रालबा ओ लेहंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शारा रिहलबा रालबा ओ लहंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा राहंत्रे बेरी केले बेरे बेरे बे ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिबालबा रालबा. जॉन 9:47 वेटीयन रूप देवापासून असून तो देवाची वचने ऐकतो. वेटीयन रूप देवापासून असून तो देवाची वचने ऐकतो. ओ लेहंत्रे बे सेक्रे बेरे बे शारा रिहलंत्रे बेरे 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 बे सेक्रे बे ओ शाबा बाबा रिहलबा रालबा ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहेले बे ओ सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा रालबा ओ सेक्रे बेरे हंत्र बारी हलबा रिहलबा सेहेरे बेरे बे ओ शाबा बाबा रिहेले बे ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहेले बे ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहेले बेरे हंत्र बेरी कांतरा बस बेरे बे ओ शोहरो बोरी बालबा रालबा रालबा ओ सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहेले हंत्र बेरी केरे बेरे बे ओ सेहेरे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा रालबा. जॉन 9:31 वेटीयन रूप देवाचा भक्त असून देवाच्या इच्छेप्रमाणे वर्ततो. देव त्यांचे ऐकतो. वेटीयन रूप देवाचा भक्त असून देवाच्या इच्छेप्रमाणे वर्ततो. देव त्यांचे ऐकतो. ओ लहान त्रेबे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा री बेरे बे ओ रिहेरे बेरे बे सेंत्रे बे सेक्रे बेरे बे ओ शाबा बाबा री बेरे बे रिहलबा ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शोहरो बोरी बालबा रालबा ओ सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा रे बेरे बे रिहलबा ओ सेंद्र बे सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहंत्र बेरी कांतराबा ओ शोहरो बोरी बालबा रालबा ओ सेहेरे बेरे बे शाबा बाबा रिहंत्र बेरी कांतराबा से बेरे बे ओ शारा रिहेले बेरे बेरे ओ सेक्रे बेरे बे शाबा बाबा रिहलबा. जॉन 10:3 येशू ख्रिस्त वेटीयन रूपातील प्रत्येकाला
ज्याच्या त्याच्या नावाने हाक मारतो व त्यांना बाहेर नेतो, तो त्यांच्या पुढे चालतो व वेठे रूप त्याच्या मागे चालतो. येशू ख्रिस्त वेठे रूपातील प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या नावाने हाक मारतो व त्यांना बाहेर नेतो, तो त्यांच्या पुढे चालतो व वेठे रूप त्याच्या मागे चालतो. ओ रेहे रेहेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 रेहे रेबे रिहाला बा ओ सेके रेबे रेबे लहान त्रेबे रिकाला बा रवा बा ओ सेके रेबे रेबे शा बा 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 रेबे रेबे ओ रिहा लहान त्रेबे सेबे रेबे रेबे ओ शो रो बोरी बा ला बा रहाला बा ओ सेबे रेबे 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 शा बा 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 रिबे ला बा रहाला बा ओ सेहे रेबे 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 शा बा 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 ओ लेहन त्रेबे सेबे रेबे रेबे शा बा 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 रेहे रेबे 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 रिहाला बा रहाला बा ओ सेके रेबे रेबे शा बा 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 रिबा ला बा रहाला बा. जॉन 10:15 वेठे रूप येशू ख्रिस्ताचा असून तो येशू ख्रिस्ताला ओळखतो व येशू ख्रिस्त त्यांना ओळखतो. वेठे रूप येशू ख्रिस्ताचा असून तो येशू ख्रिस्ताला ओळखतो व येशू ख्रिस्त त्यांना ओळखतो. ओरिहेन त्रेबे सेबे रेबे रेबे शा बा 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 रिबा ला बा रहाला बा ओ सेके रेबे रेबे शा बा 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 रिहा लहान त्रेबे सेके रेबे रेबे ओ शा बा 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 रिबे रेबे रिहाला बा ओ सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 ओ रेहे रेबे 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 सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे रिहाला बा रहाला बा. जॉन 11:25 पुनरुत्थान व जीवन येशू ख्रिस्त आहे. वेठे रूपने त्याच्यावर विश्वास ठेवला असल्याने तो अमर आहे. पुनरुत्थान व जीवन येशू ख्रिस्त आहे. वेठे रूपने त्याच्यावर विश्वास ठेवला असल्याने तो अमर आहे. ओ रिहान त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 ओ रिहा लहाला बा रहाला बा सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे ओ शोहरो बोरी बा ला बा रहाला बा ओ सेके रेबे 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 शा बा ला बारी बा ला बा रहान त्रेबे रेके रेबे 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 ओ सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे. जॉन 11:40 वेठे रूपने येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला आहे आणि ते देवाचा गौरव पाहत आहेत. वेठे रूपने येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला आहे आणि ते देवाचा गौरव पाहत आहेत. ओल्लेहिन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 रि बा ला बा रहाला बा ओ सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 रिहान त्रेबे रिकाला बा ओ सेबे रेबे रेबे शा बा 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 रिहा ला बा रहाला बा ओ सेबे रेबे रेबे शा बा रहा लहा लहान त्रेबे रिके रेबे रेबे ओ सेबे रेबे रेबे शा बा 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 रि बा ला बा रहाला बा. जॉन 12:26 वेठे रूप येशू ख्रिस्ताची सेवा करतो व त्याला अनुसरतो व सर्वसमर्थ परमेश्वर त्यांचा मान करतो. वेठे रूप येशू ख्रिस्ताची सेवा करतो व त्याला अनुसरतो व सर्वसमर्थ परमेश्वर त्यांचा मान करतो. ओ लहन त्रेबे केरबे रेबे सहे रेबे रेबे शा बा लहा लहान त्रेबे रिके रेबे रेबे ओ शो बो रो बो रि हल्ला बा रहाला बा ओ सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 रिबे रेबे 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 ओ सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 रेहे रेबे 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 ओ सेके रेबे रेबे शा बा 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 रि बा ला बा रहाला बा. जॉन 12:35 वेठे रूपने येशू ख्रिस्ताच्या प्रकाशावर विश्वास ठेवला असून त्या प्रकाशात तो चालत आहे आणि अंधकार त्यांना गाठणार नाही. वेठे रूपने येशू ख्रिस्ताच्या प्रकाशावर विश्वास ठेवला असून त्या प्रकाशात तो चालत आहे आणि अंधकार त्यांना गाठणार नाही. ओ रिहेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 रि बा ला बा रहाला बा ओ सेके रेबे रेबे शा बा 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 रिहा लहान त्रेबे रेके रेबे रेबे ओ सेन त्रेबे सेबे रेबे रेबे शा बा 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 रिहे रेबे रे लेबे ओ सेहे रेबे 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 शा बा 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 रिहा लहान त्रेबे रेके रेबे रेबे ओ सेबे रेबे रेबे शा बा 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 रि बा ला बा रहाला बा ओ सेके रेबे रेबे शा बा 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 रि बा ला बा रहाला बा. जॉन 13:8 वेठे रूपला येशू ख्रिस्ताने धुतलेले असून ते शुद्ध झाले असून त्यांना ख्रिस्ताबरोबर वाटा आहे. वेठे रूपला येशू ख्रिस्ताने धुतलेले असून ते शुद्ध झाले असून त्यांना ख्रिस्ताबरोबर वाटा आहे. ओ रेहेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा रा रिहे रेबे रे लेबे ओ सेके रेबे रेबे शा बा 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 रि हल्ला बा रहाला बा ओ सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 ओ लिहे रेबे 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 सेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शा बा 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 रि हल्ला बा रहाला बा. जॉन 14:2 येशू ख्रिस्त वेठे रूपसाठी जागा तयार करण्यासाठी सर्वसमर्थ परमेश्वराच्या घरात गेला असून पुन्हा येऊन वेठे रूपला तो जेथे आहे तेथे त्यांनी असावे म्हणून आपल्या जवळ घेणार आहे. तोच मार्ग, सत्य व जीवन आहे. येशू ख्रिस्त वेठे रूपसाठी जागा तयार करण्यासाठी सर्वसमर्थ परमेश्वराच्या घरात गेला असून पुन्हा येऊन वेठे रूपला तो जेथे आहे तेथे त्यांनी असावे म्हणून आपल्या जवळ घेणार आहे. तोच मार्ग, सत्य व जीवन आहे. ओल्हे लेबेन त्रेबे सेके रेबे रेबे शारा रेबे शाबा बाबा रि बा ला बा रहाला बा ओ सेहे रेबे 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 शाबा बाबा रि हल्ला बा रहाला बा ओ सेन रेबे सेके रेबे रेबे शाबा बाबा रि हल्ला बा रहाला बा.
दानियल 3:17 ज्या देवाची बेट्यांनी उपासना करतो तो त्यांना धगधगीत अग्नीच्या भट्टीतून सोडवायला समर्थ आहे. ज्या देवाची बेट्यांनी उपासना करीतो तो त्यांना धगधगीत अग्नीच्या भट्टीतून सोडवायला समर्थ आहे. ओ रेहल त्रेबे सेक्केरे बेरेबे शाबा बाबा रिहले बेरे यालबा ओ सेक्केरे बेरेबे शाबा बाबा रिहलबा रहलबा ओ सेक्केरे बेरेबे शहोरो बोरी बालबा रहलबा ओ सेहेंद्र बे सेक्केरे बेरेबे शाबा बाबा रिहलबा रहलबा. हिब्रूज 12:29 बेट्यां रूपचा देव भस्म करणारा अग्नी आहे. बेट्यां रूपचा देव भस्म करणारा अग्नी आहे. ओ लहान त्रेबे सेक्केरे बेरेबे शाबा बाबा रिहलेबे ओ सेहेंद्र बे सेक्केरे बेरेबे शाबा बाबा ओ रेहरे बेरे हल्ला लहान त्रेबे रेकेरे बेरेबे सहेरे बेरेबे. रोमन 16:20 शांतीचा देव सैतानाला बेट्यां रूपच्या पायाखाली लवकरच तुडवील. शांतीचा देव सैतानाला बेट्यां रूपच्या पायाखाली लवकरच तुडवील. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू अब्बा फादर. प्रेज यू होली स्पिरिट. लव यू जीसस. लव यू अब्बा फादर. लव यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. थँक यू अब्बा फादर. थँक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्का, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. ताचे थंय आमचे जिवीत आसा. ताचे थंय आमचे जिवीत आसा. देवाचे उतर म्हणटा ते जावन जिवीत जावन असले मनशां उजवाड. आमी देवाची जातात आनी ज्या वेळार देवाची जातात त्या वेळार सर्ग राज्याचे अधिकारी जातात. खूप महत्वाचे आसा बा. खूप महत्वाचे आसा. खूप महत्वाचे. खेरीज भाशेन आयच्या दिसाचो पयलो प्रेयर पॉयंट घेवया. तो म्हटल्यार आमच्या सगळ्या फादरीन पासत, आमच्या सगळ्या मातरीन पासत, सिंधुदुर्ग धर्म प्रांतांतल्या हर एक जे फादर्स आसात तेंची पासत, मातरी आसात तेंची पासत, आमचे बिशप आसा, आमचे कार्डिनल आसा आनी पोप पासत आमचे लागीं आसा. ते म्हटल्यार प्रेयर. आनी ते प्रेयरा वरवीं आमी तेंचे पासत मागोंक शकता. मागोंक शकता. बायबल क्लियर सांगता देवाच्यान जायना अशें कांयच ना. देवाच्यान जायना अशें कांय ना. जी तेची भुरगीं ती तेका मेवतलीच. जी तेची आसा ती तेकाच मेवतली. आनी बायबल क्लियर सांगता, जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा हांव म्हज्या लागसून म्हज्या भुरग्यांक काडून घेवचो ना. काडून घेवचो ना. सो ही तेंची भुरगीं आसा. ही तेंची भुरगीं जावन आसा. आनी ह्या वेळार त्या भुरग्यां पासत आमी मागोया. आमच्या सगळ्या फादरीन पासत, मादरीन पासत, हर एका बिशपा पासत, कार्डिनल पासत, पोप पासत अन्य भाशेन उलयात. लई प्रमांत्रू शाखांतना क्लोरा बाहात्रा मांत्रू से इजेत्रा बा शाखांतना क्लोरा बाहांत्रा मांत्रू सांत्रे बे सांत्रा बा शाखांतना क्लोरा बाहात्रा मांत्रू सांत्रा बा शाखा उराफा शाखांतना क्लोरा बाहांत्रा मांत्रू से इजेत्रा बात्रू शाखांतना क्लोरा बाहांत्रा मांत्रू से उराफा शाखांतना क्लारा बाहांत्रा बा सोक्लोंत्रा मांत्रू से. आमी पळयता आमच्या जिवितान हर एक फादर, हर एक माद्री, हर एक बिशप देवाचे कुरपेन भरता. देवाची कुरपा तेंच्या थंय पावतना, स्वताची जाणवाय, स्वताची सजमवणी तांकां मेवतना. लेफ रामा दोनू खात रामा दोनू साखलेरा ओ राबा बाबा 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 शाखलेरा ओ राबांदाला क्लोरा महांत्रा मांत्रो साखलेरा रोफो शाखांतना क्लोरा बाहांत्रा मांत्रो से इजेत्रा मांत्रो शाखलेंद्रा मांत्रो से ओ राबा बाबा 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 शे ओ रे बे 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 शे o lambra mantro she o rafa shakatana cloraba i zentra mantro shaklendra mantro storaba i revendana cantra e aclauntra basso clendra mantro she o rafa shakatana cloraba i reba baba 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 she o raba baba 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 she o rafa shakatana clorama o rabandana clorama hantra mantro se i zetra mantro shaklendra mantro santraba e rabandana clorama hantra mantro se. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आयच्या दिसाचो सेकंड प्रेयर पॉइंट घेवया. तो म्हटल्यार सगळ्या सिंधुदुर्ग डायसिसतल्या हर एकल्या आमच्या लोकां पासून, हर एकल्या लोकां पासून सिंधुदुर्ग डायसिस ही देवाची आसा.
त्याच्यातली भुरगीं देवाची आसा आनी देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. सदांच मतीन धरा देवाचे एक उतर आनी तेचेर तुमी कन्फर्म रावंक जाय, तेचेर तुमी फर्म रावंक जाय. तें म्हटल्यार जॉन चॅप्टर 3:17 देवान आपल्या पुताक धाडला तेंचेर खास्तीचे फर्माण मारूंक न्हू, पूण तेचे वरवीं सासणीक जिवीत मेळोवंक, तेंचो नाश ना जावचें. सो दर एकल्याचें जिवीत हें सासणीक जिवीत आसा आनी देवाचो पूत तेजे पासत येयला आनी तुमी जावन आसात तें जिवीत तेंचे भितर डिक्लेअर करतलीं भुरगीं. ज्या वेळार तुमी डिक्लेअर करता सिंधुदुर्ग डायसिस बदलता. सिंधुदुर्ग डायसिस बदलता. आमी मागोया ह्या वेळार त्या सिंधुदुर्ग डायसिस पासून ले ब्राह्मण सेक्लेंद्र बाशाका राबांदाना खांत्रोबुशी रोफो शेक्लेंद्र बांद्रोसे सताचो आत्मो तेंचेर प्रगट जावं, सताचो आत्मो तेंचेर प्रगट जावं. मांदो नो खांदे रे बे दो नासो ला ब्राह्मण ने खेरा बांदो नुसो क्लेरा बाहांत्रा यारा बाबा 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 शी रे बे 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 शी Ola cramandro zandra matro shaklendra basso claraba. Ya rafa shakadana claraba. O rebendana cansendra ma shokriba. O rebendana clore behitrama. O centre bezedra ma shaklendra mandrosa. O revendra ma shaklira. Rababababababa she. O rafa shakatana androse. Oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. आजच्या दिसाचो तिसरो प्रेयर पॉइंट घेऊया आणि तो प्रेयर पॉइंट जावन आसा खेरीज भाशेन जे ब्रदर्स आसात जे ले पीपल आसात तेंचे पासत दर एकल्या भुरग्यां पासत जी देवाच्या नांवान सेवा करता तेंचे पासत देवाच्या नांवान सेवा करता सताचो आत्मा तेंचेर प्रकट जावं सतान तेंकां जिवीत मेळों सतान तेंचे दोळे उक्ते जावं आनी सताक तेंच्यांनी वेंग मारूं जेजू ख्रिस्त म्हणून सोडून दा आख्या संवसार प्रचार करू आमी अन्य भाशेन उलोवया ले ब्राह्मण दोन सोक्लेंद्र बा शाखा रोबोंदाना खांद्र मा सोको इजेत्रा बांदोनु क्लोरा बाहांद्रा मांद्रोसे इजेत्रा बांद्रो शेक्लेत्रा मांतो साक्लेरा Rafa shaka tana clora ba o rafa shaka tana clora ba hantra mandrose izentra ba shaka o rafa shaka tana clora ba hantra mandrose izentra ba shaka tana o rafa shaka tana clora ba hantra mandrose izentra mase आम्ही डिक्लेअर करता ले पिपलान पासून ओ राफा shaka tana तेंचे भितर देवाची जिवीत आसा तेंचे भितर सताचो आत्मो आसा मांदो ना खांदे रे बेजोत्रा माशे Izentra batro shakletra batro se Maniclora bahantra Izentra ba shakletra bantro santra Ivrebendana clora bahantra Araba baba baba base Zeneclora bahantra mandro se Shabra mama 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 she Clora baba 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 she Raba baba 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 she O rafa shakatana clora bahantra mandro she O rafa shakatana claraba. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सगळ्यात शेवटचो प्रेयर पॉइंट आसा तो म्हटल्यार आमच्या वे टू हेवन ग्रुपा पासत तेच्या दर एकल्या भुरग्यां पासत हांव पळयता तेंचे वयर देवाची ग्रेस तेंचे वयर कसलेंच कमीपण आसना ती समृद्धीन चलतना देवाचे समृद्धीचे जिवीत ते आमी डिक्लेअर करता आणि देवाचे संपूर्ण आत्मा तेंचे भितर हांव डिक्लेअर करता लोफ रामान दोनू सेक लेंद्र बा शाखा o rabadana contra masoko teni clora bahantra mandro se izetra batro shekle trabando di seiraba o rafa shakatana clora bahantra mandro se izetra batro shekle trabandro sandraba o rabadana clora bahantra mandro se o rafa shakatana claraba. Oh hallelujah, praise the Lord. Devak arga devak dinwas devak stuti devak moima तो सदा काळचो देव आसा ताचे ताय आमची जिवीत आसा आणि ते जिवीत घेऊन आम्ही चलता हर एका दिसा हर एका वेळार ते देवाक ह्या वेळार वाखणया आमेन.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I glorify your name, O Lord. सोमये जेजू या वेळार समर्पण करता सोमये जेजू आमचो कूड आनी आत्म सोमये जेजू तुज्या हातान सोमये जेजू तुवें आमकां जण एकल्याक आमच्या नावान सोमये जेजू उलो केलाय सोमये जेजू तुज्या नावान दोग ओ तेगा जाणां जमतान थंय जेजू क्रिस्ताचें हाजीरपण आसा ह्या वेळार आमचे मदें देवाचें हाजीरपण आसा देवाचो आत्मो आमकां सुरक्षीत रितीन राखता आनी सांबाळता त्याच देवाक आमी ह्या वेळार वाखाणुया त्याची स्तुती गावया आनी आमचें जिवीत ताच्या हातान समर्पण करुया हालेलुया 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 ग्लोरी 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 आमी अन्य भाषेन उलोवया ओ रब्बांता सिपिती शिकात्रा ला मात्रो लो बोतो सिकाता रबा ओ रब्बा खांता सिपिती शिकात्रा ला माता रबा 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 ओ जी कोण अन्य भाषेन उलयतात ती खंयच्या मनशा लागीं उलयनात पूण ती देवा सांगाता उलयतात ह्या वेळार तूं आनी हांव आमच्या देवा सांगाता उलयता ओ रब्बांता सिपिती शिकाता रब्बांत्रो लो बोतो साकाता रबा ओ रब्बांता सिपिती शिकांत्र ला माता रबा रबा सर्वेस्पराचो आत्मो आमचे जण एकल्याचेर आसा आनी ताणें आमकां हर एकल्याक आपल्या आत्म्यांत अभिषेक केला ओ रब्बांता सिपिती शिबा रब्बांता रबा रबा ओ रब्बांता सिपिती शिकांत्र ला माता रबा ओ ह्या वेळार आमी खुशालकाय देवाक वाखाणुया जे देवान तुका आनी म्हाका जिवीत दिला जे देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारान दवरला आमकां वाखाणुचें काम आसा ह्या वेळार खुशालकायेन आमच्या देवाक वाखाणुया तळे वाजून देवाक वाखाणुया प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस तुझे नाव माझ्या पावलाचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सोदस मोजे थाय परतून एकदा जेजू तुझे नाव माझ्या ओटाचे जेजू तुझे नाव माझ्या पावलाचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सोदस मोजे तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विसव घेताना जेजू सोदस मोजे जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विसव घेताना जेजू सोदस मोजे जेजू तुझे नाव मोज्या कामानी जेजू तुझे नाव मोज्या कश्टानी जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी जेजू सोदस मोजे परतून एकदा जेजू तुझे नाव मोज्या कामानी जेजू तुझे नाव मोज्या कश्टानी जेजू तुझे नाव सुखा दुखानी जेजू सोदस मोजे थँक यू जीसस सोदास आमच्या तोंडान आमच्या जेजू क्रिस्ताचे नाव आसूंक जाय ओ रखांता सिपिती शिराला बारा बारा ओ ग्लोरी 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 वाखाणी तुका सोमये जेजू जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणान जेजू तुझे नाव मोज्या नेण्ट्यापणान जेजू तुझे नाव मोज्या जाणट्यापणान जेजू सोदस मोजे थाय परतून एकदा जेजू तुझे नाव मोज्या भुरग्यापणान जेजू तुझे नाव मोज्या नेण्ट्यापणान जेजू तुझे नाव मोज्या जाणट्यापणान जेजू सोदस मोजे थाय जेजू तुझे नाव मोज्या ओटाचे जेजू तुझे नाव मोज्या पावलांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सोदस मोजे थाय परतून एकदा जेजू तुझे नाव मोज्या ओटांचे
जेजू तुझे नाव माझ्या पावलांचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू स्वादस मोजे Rabanta sipiti shiba rabanta roboto sikatra laba. O rabanta sipiti shiba rabarara la shirararara. O zabantro loboto sipiti shikara barabarabara. O sipiti shira barabarabara. Jesu tuje naw moja bastana. Jesu tuje naw khata jevtana. Jesu tuje naw viso घेताना. जेजू स्वादस मोजे थाय. परतून एकदा जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव खाता जेवताना, जेजू तुझे नाव विसो घेताना, जेजू स्वादस मोजे थाय. जेजू तुझे नाव माझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव माझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुःखानी, जेजू स्वादस मोजे थाय. जेजू तुझे नाव माझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव माझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुःखानी, जेजू स्वादस मोजे थाय. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh, glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कुशल काय ना आम्ही आमका समर्पण करूया देवा मुखार या वेळार. देवान तुका आणि माका या 7 दीस राखल्यान त्यांनी आमका सांभाळला आणि यो वेळ आम्ही ताका समर्पण करूया. Thank you, Holy Spirit. Abramaco, Dev Isaacaco, Dev Jacobaco, सगळ्या संसाराचो एकामेकाक सांगा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो. एकामेकाक सांगा. कुशल काय तो देव माझो आणि तुझो. परतून एकदा अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो. सोडवून दिली इस्रायला आमकाय दिता पातकी मजा. स्तुती करूया सर्वेस पराक, वाखाणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस पराक, वाखाणूया दुनिया देवा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. कुशल काय देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो. येस लॉर्ड. तो देव माझो आणि तुझो. परतून एकदा देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो तो देव माझो आणि तुझो. येस लॉर्ड. तो देव
देव आमका पोसता तोच तो देव आमका व्हडल्यान राखता स्तुती करूया स्तुती करूया सर्वेस्पराक वाखाणूया दुनिया देवाक स्तुती करूया सर्वेस्पराक वाखाणूया दुनिया देवाक देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो येस लॉर्ड तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो Thank you, Jesus. Oh, Rabba Kantra Sipiti Shira Rabba Rabba. Yes, Lord. Thank you, Lord. कुशाल काय ना आम्ही मुकटी आम्ही देवा मुखार आसाव आम्ही देवाक वाखाणटाव जे देवान तुका आनी म्हाका जिवीत दिला जे देवान आमकां राखला त्या देवाक आम्ही वाखाणटाव थँक यू जीसस सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है यस लॉर्ड जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है पर तूने कहा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है थैंक यू जीसस थैंक यू हालेलुया प्रेज यू लॉर्ड ओ ग्लोरी 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 ओ रब्बा नसीबी शिरा लबा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समुंदर को जिसने दो भागा जंगल में मार्ग निकाला समुंदर को जिसने दो भागा जंगल में मार्ग निकाला जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है यस लॉर्ड जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग कुशल गए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है थैंक यू लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी ओ रब्बांता सिपिती शिकाना आमका कसलीच भिरांत ना तर आमच्या वांगडा आमचो देव आसा ओ रब्बांता शिकाना बाबा परतून एकदा आम्ही देवाक वापरूया ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई पर तूने कहा जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है यस लॉर्ड जो सर्वशक्तिमान प्रभु है
वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, यस लॉर्ड, जो यहोवा हमारे संग संग है। ग्लोरी, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Pantra sipiti shika raba kantra laba o raba raba rabantro shika raba raba ra. या वेळेला मी आत्म्यान भरून बोलूया, आत्म्यान भरून राहूया. ओ रबा रासीरा लबा रबा. ओ आम्ही आत्मिक भुरगी आहोत देवाची. ओ देवाचं आत्मा आमच्या भीतर काम करता या वेळा. ओ रबा रासीरा लबा रबा. आत्मा मंडरात, यस लॉर्ड, आत्मा मंडरात. Pentecoste. आत्मा मंडरात, आत्म्या बुलाया. आत्मा मंडरात, ओ ग्लोरी ग्लोरी. आत्मा मंडरात, पवित्र आत्मा मंडरात. पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडरात. पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडरात.
पेंटिकॉस्टे पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता पेंटिकॉस्टे दिन समा आत्मा मंडराता Hallelujah. Ora mandrze सिपिति शिरला Rosa, Makotra, Masandrama, Ola Brahmandrize, Kamashara Baba, Ora Bandana Clara Mantru Sedaba, Ora O Baba, sipiti shirala bankandra sipiti shirala mara kandra la maraba. Hallelujah, Hallelujah, glory, 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 glory. Ora banta sipiti shirala bara bara bara. O कुशल काही या मला वाकण्या आमच्या ताई दोन Thank you Jesus. वाकणी तुका Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord. खुशाल काय आम्ही देवाक वाकण्या तुझे जाऊ चहा येस लो तोरे सिवा जाऊ का एकमेकाक सांगा पाहू तुझे जाऊ चहा परतून एकदा तोरे सिवा जाऊ का पाहू तुझे जाऊ चहा तोरे सिवा जाऊ का पाहू तुझे जाऊ चहा प्रभु मैं था एक अज्ञानी अनुग्रह से तेरी महिमा जानी प्रभु मैं था एक अज्ञानी अनुग्रह से तेरी महिमा जानी भेड़ हूँ मैं तुम्हें कड़िया आत्मा से मुझको भरा भेड़ हूँ मैं तुम्हें कड़िया आत्मा से मुझको चरा तोरे सिवा जाऊ कहाँ जाऊ तुझे जाऊ जहाँ तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ परतून एकदा तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ काले समंदर से मैं गिरा था आज ना थी कोई डूब रहा था काले समंदर से मैं गिरा था आज ना थी कोई डूब रहा था आके यीशु तूने बचाया जीवन का मार्ग दिखाया ओ यस आके यीशु तूने बचाया जीवन का मार्ग दिखाया कुशल कहे तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ परतून एकदा तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ प्रभु मैं था एक अभिमानी करता था अपनी मनमानी प्रभु मैं था एक अभिमानी करता था अपनी मनमानी पत्थर सा दिल ये पिघलाया सच्चा प्रेम करना सिखाया ओ ग्लोरी पत्थर सा दिल ये पिघलाया सच्चा प्रेम करना सिखाया ओ तोरे सिवा जाऊ कहाँ कुशल कहे पाहू तुझे जाऊ जहाँ कुशल कहे तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ परतून एकदा तोरे सिवा जाऊ कहाँ पाहू तुझे जाऊ जहाँ
तेरे सिवा जाऊ कहाँ, पाहू तुझे जाऊ जहाँ. Jesus, oh glory, glory, glory. Oh Rampanta Sipiti Oh, Shira Rabara. hallelujah. Praise the Oh, Lord. praise the Lord. Hallelujah. Thank you, हो, Jesus. देवाक Hallelujah. आराधना, देवाक दिनवास, देवाक Hallelujah. स्तुती, देवाक Oh, महिमा. glory, glory, आमचे दोनूय हात वयर उबार याव्या. Yes, Lord. Yes. ते देवाक दिन वासूया, स्तुती करूया, कित्याक तो देव बरो आसा. ते देवाक वाखाणुया, ते देवाची स्तुती करूया. तो दयेचो सागर जावन आसा. Yes, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, glory. हय सोमये Jesus. तुझे भाषेन दुसरं देव ना सोमये Jesus. तुझे भाषेन कोण ना आणि तुझे भाषेन कोण जाऊच ना. आणि त्या देवाची आम्ही आराधना करता या वेळा. ओ हालेलुया. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. आमचे दोन्ही हात उघडे करूया देवा मुखार आणि आमचे समर्पण या वेळा देवाकडे करूया. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. जितके आम्ही वाखाणताव तितके उणे असा आमच्या देवा. थँक यू लॉर्ड. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते हैं. तू प्यार का सागर, यस लॉर्ड, सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की. गहराई गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान ऊंचाई मिले आसमां की. पर कोई ना अपना पाएगा. गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा. गहराई तेरे प्यार की. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तेरे प्यार तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते हैं. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है. परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया. यस माय लॉर्ड. परमेश्वर होने पर भी तूने मानव मानव रूप धारण किया. प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया. प्रभु तेरे इसी प्यार ने यस माय लॉर्ड. हमको दीवाना तू बनाया. प्यार का सागर, तू
प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते प्यार का हैं। सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, यस लॉर्ड, सागर दया का तू है। तू प्यार का Yes, my सागर, Lord. सागर दया का तू है। तेरे प्यार के, तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम टहलना चाहते हैं। हालेलुया, Hallelujah. Praise Praise the Lord. ఓ రబాంత సపాంత్రులు బోసకత్రబ. ఆమె అన్య భాషణులో ఈ వేళ ఓ రకాంత సిపితి శిరల బాకాంత్రల బరబో ఇసిపింతి సిబకర బాంత్రులు బోతో సకతరబ. ఓ రబాంత సిపితి శిరల బాకాంత్రల మాత్రబ. ఓ సిపింతి శిబల బాంత్రులు బోతో. ఓ రబాంత సిపితి శిరల బాకాంత్రల మాత్రో శిరలబ. ఓ రబాంత సిపితి శిఖల Hallelujah. బాంత్ర. Praise the Hallelujah. Lord. आमचे डोळे बंद करूया. आमचे हात वयर उबारूया. ह्यो टाइम आसा देवा सांगात रावचो. ह्यो टाइम आसा देवा सांगात. Rasa dentro shara babase. देवाचे सामर्थ्य व्यार येता तुमच्या जिवितांत. लो ब्रावा सोरा बांद्रो रे बाबा बांद्रो शारा बांद्रो से या बाबा बाबा बा रे बंदना सोरा बासे राबासे राबा रो बांदना tlose meno cloranto nushe redantro redantro Raba baba 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 se rabandonu se raba rebendana se rabandana se raba lo brahma mama shara bandonu se clera bantro sha clentra mandonu se raba baba 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 so izentra masha cantana clora mahandra mandro se mazodra mandonu concentra mashaka ya brahmandana clara mahandra mandro saka ya brahma mama mama she urafa shakatana clora bahandra mandro se urabandana clora bahandra mandro se abandonu clara ba Abandonu clara mahandra mandro se o rafa shakatana clara mahandra mandro se o raba baba 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 she o rabandana clara mandro se rabaha. Oh hallelujah, praise the Lord. Thank you Jesus. Edisa pastor. या वेळापासून या तुझ्या उतरांपासून सर्विस कर देव. तुझी उतरां साशणीक जिविताची, साशणीक जिविताची. आम्ही बसया. Praise the Lord.
हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus. So thank you, Jesus. Amen. पण जायत्या जाणांका आयसून पासून खबर ना कितें तर आमचो देव म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें आनी आमकां खबर ना देखून प्रॉब्लम ह्यो जाता कितें तर आमच्या जिवितान आमी खंय तरी सांडटा आमी खंय तरी सांडली वयता. पयली सुवातेचेर म्हटल्यार आमच्या जिवितान सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताची वळख. आनी ती जर वळख जर तुमकां सारकी जर ना मेवना जाल्यार तुमी खंयच्या तरी वेगळ्या वाटेर वयताल्यात. आमेन. खंयच्या तरी वेगळ्या वाटेर. कित्याक जायत्या जाणांका आयज जर आमी पळयता जाल्यार आमकां जेजू क्रिस्त खबर आसा, जेजू क्रिस्त कोण तो खबर आसा, पूण जेजू क्रिस्ताची वळख खबर ना आसा. आमेन. आयज जेजू क्रिस्त थोड्यांका एका पुस्तकान बरयल्या भाशेन तो खंयच्या तरी आदल्या पुस्तकान आसा आनी तो मेलो आनी तो आतां जिवन जाला आनी खंयच्या तरी स्वातेचेर आसा. आतां तेचो आनी म्हाजो संबंध कांय ना आसा. आनी जायत्या जाणांक अशें दिसता कितें तर आयज जेजूचो आनी म्हजो संबंध कांय ना आसा. फकत म्हज्या लायफान कितें तर म्हाका जाय जाल्यार हांव जेजू कडेन वचोंक जाय आनी थंय म्हाका प्रेयर केल्या उपरांत तें म्हाका मेवतलें. पयले सुवातेचेर जेजू ही मागोची वचना आसा. जेजू ही मागोची वचना आसा. कित्याक जाणा जेजू क्रिस्ताक जर तुमी सजमोन घेवंक जाय जाल्यार तर तुमी तेचे कडसून कितें मेवतले म्हणून वचो नाका. आमेन. तुमी तेचे लागीं वचात, तुमच्या लागीं सगळें आसा म्हणून. तुमच्या लागीं सगळें आसा. ह्यो फरक जावन आसा. ज्या वेळार तुमी जेजू क्रिस्ताक वळखातात त्या वेळार तुमी मागोंक वचनात. तुमी म्हाका दिला तेका आर्गां भेटोवंक वयता. आयज जर पळयता जाल्यार आयज जर पयले स्वातेचेर जर जेजू क्रिस्त जर कोण आसा जर हे जर पळोवंक जर आमी सोदता जाल्यार तर जर तुमकां हांवें विचारलें जेजू क्रिस्त तुमकां कसो मेवलो तर तुमी म्हणटल्यार ब्रदर म्हाका म्हाज्या मम्मीन सांगलें जेजू क्रिस्ताची खबर न्हू आनी ज्या वेळार म्हाज्या मम्मीन सांगलें त्या वेळार म्हाका सजमलें. पळयात तुमची सुरवात न्हू अलिशा कशी जाल्या जाणा. तुमची सुरवात धाकटुल्या भुरगें आसतना जाला. ओके. आनी ज्या वेळार तूं धाकटुल्या भुरगें आसतना जाल्यार त्या तुका मम्मीन सांगलें आसतलें हो पळया हो पाव जेजू. आनी तुमी म्हणटात पाव जेजू. ओके. सो आमचो हात पावना तरी पूण आमी मुको घेवंक सोदता. सो आमची वळख तशी जाल्या. जेजू क्रिस्ताची वळख आमची तशी जाल्या. कित्याक आमच्या मम्मीची वळख तशी जाल्ली. सो मम्मीची वळख जाल्या. सो मम्मी तुजे भितर आसा आपले भितर आसा तेच मम्मी तुमकां दिवंक शकता. वेगळें कांय दिवंक शकना. पूण जर खरो जर जेजू क्रिस्ताक वळखोंक जाव जाल्यार जेजू क्रिस्त मेलो पुनर्जीवन जालो आनी आयज तो देव बापाच्या उजव्या हातीक बसला. हय ताका तेची वळख ना आसा. सो तेची वळख जर घेवंक जाय जाल्यार तुमकां सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तेचे विशयी गिन्यान आसलें. जे ताका तेचे विशयी तुमकां गिन्यान ना आसा तुमी तेका सजमोकूच शकना. आमेन. ओके. आतां जर हांव तुमकां आनी एक एग्जांपल दिता. जस्ट एग्जांपल घेयात म्युशियसाक कितकीं जाणां वळखतात? सगळीं जाणां वळखतात. ओके. सगळीं जाणां वळखतात कित्याक तर म्युशियस येयलेलो वा आनीक खंय आनीक कितें तेचें रिलेशन आसा वा आनीक कितें आसा म्हणून तो तुमी तेका वळखतात. ओके. ह्यो एक भाग जालो. पूण जर म्युशियसच्या लायफांतले जर पर्सनल जर जिवीत जर तुमकां सजमोंक जाय जाल्यार तुमकां वळख पुरूय ना. ओके. तुमकां वळख पुरूय ना तर म्युशियस सांगाताक टायम स्पेंड करणें खूब गरजेचो. आतां ज्या वेळार आतां तुमकां जाणा म्युशियस खंय रावता सावंतवाडी रावता आनी थंय आसा. ओके. सगळें जाणा तो. ओके. पूण ज्या वेळार म्युशियसाक आनीक तुका डिपली वचोंक जाय तर तेच्या वांगडा तेच्या घरान तुका रावचें पडटलें. आमेन.
आता ज्या वेळार तूं घरान रावताय त्या वेळार तुका म्युशियसची ओळख सजमतली, पूण जर तेचे पर्सनल आनीक जिवीत जर जाय जाल्यार तुका आनीक तेच्या लागीं वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात, आयज जेजू क्रिस्त जायत्या जाणांच्या मते जेजू क्रिस्त ह्यो धर्म म्हणून आसा. आमेन. पूण पवित्र पुस्तक सांगता जेजू क्रिस्त ह्यो धर्म ना आसा, जेजू क्रिस्त हें जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. जितली जाणां जेजू क्रिस्ताक धर्म म्हणून एक्सेप्ट करतात ती धर्मान रावतात. आमेन. आणि जितली जाणां जेजू क्रिस्ताक जिवीत म्हणून एक्सेप्ट करतात ती स्वर्ग राज्यात अधिकार चलयतात. स्वर्ग राज्यात अधिकार ह्यो फरक जावन आसा. आयज जर आमी धर्म म्हटल्यार तर जेजू क्रिस्ताचो धर्म ह्यो ज्यूइश जावन आसा, तर सगळीं जाणी आज आमी इज्रायल आसोंक जायी, पूण आमी इज्रायल ना आसा. आमी आयज क्रिस्तांव आसा. क्रिस्तांव म्हटल्यार कितें? ख्रिस्त म्हजे भितर क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आयज हांव खूब जाणां लागीं उलयता आनी खूब जाणांक लागीं उलयल्या उपरांत ती एकूच सांगता, हांव म्हजो धर्म सोडून खंय वचची ना. कितें म्हणटा? हांव म्हजो धर्म सोडून खंय वचची ना. पूण जेका जेजू क्रिस्त खबर आसा तो केन्नाच म्हणो जाना हांव म्हजो धर्म सोडून खंय वचचो ना. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटालो हांव म्हजे जेजूचें जिवीत घेवन चलता आनी तें जिवीत हांव तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता म्हाका सांगा, जेजू आसलो यहुदी. ओके. जेजूची मम्मी कोण आसली? यहुदी आसली. जेजूचो डॅडी कोण आसलो? यहुदी आसलो. ओके. आनी हे सगळे मध्ये जेजू वाडोन व्हडलो खंय जालो? इज्रायला मध्ये. ओके. जेजू क्रिस्ताक मारलो खंय? इज्रायला. ओके. सो जेजू ख्रिस्त सगळो वाडलो, भोवलो आनी मेलो खंय? इज्रायलान. प्रेज द लॉर्ड. आनी ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताक मेलो, पुरलो, आनी ज्या वेळार जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो आनी तो स्वर्गार गेलो, आतां जेजू क्रिस्त खंय आसा? स्वर्गार आसा. आतां जेजू क्रिस्ताचो खंयचो धर्म आसा? प्रेज द लॉर्ड. सजमन घ्या, आतां ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताचो खंयचो धर्म ना आसा. जेजू क्रिस्ताचो धर्म ह्यो कॅन्सल केन्ना जालो? आमेन. सजमन घे. पळय तो म्हाका सांगता पळयात कितें तरी. पळय ज्या वेळार जुन्या करारान जर तुमी पळयतात जाल्यार जुन्या करारान देवाचो सगळ्यान मोगाचो राष्ट्र आसले, पर्जा आसली ती इज्रायल पर्जा. आनी देव इज्रायल पर्जे पासत आसलो. दुस्मान तेका पळयता आनी ती म्हणटाले अरे इज्रायल पर्जेचे आसात, आमी तेंच्या वांगडा झुजोचें न्हू, कित्याक आमी हारतल्या. सो आमी हारतल्या. सो हे थिंकींग आसलें इज्रायल पर्जेचें, कितें तर देव आमच्या सांगाताक आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवानूय पासून तांकां प्रॉमिस दिल्लेली, तुमच्या मदेकात इमान्युएल म्हणून एकलो येतलो, म्हटल्यार आमच्या सांगाताक देव. प्रेज द लॉर्ड. ओके. तेच्या उपरांत जर तुमी ओल्ड टेस्टिमेंट पळयतात जाल्यार देव फकत इज्रायल पर्जेसाठीच चलतालो. इज्रायल पर्जेसाठी तेची टायमलायन आसली, फकत इज्रायल पर्जा. पूण ज्या वेळार तूं नया करारान भितर सरताय, तेणी आपल्या पुताक ह्या संवसारान भितर काडला. तेणी आपल्या संवसारान कोणाक भितर काडला? पुताक, जेजू क्रिस्ताक भितर काडला. आतां ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताक भितर काडटाना तो थंय अशें म्हणना ह्यो भुरगो फकत इज्रायल पर्जेक वाटयतलो. तो म्हणटा हांवें म्हाज्या पुताक धाडला, कित्याक हांव संवसाराचो मोग करता. ह्या संवसारामध्ये इज्रायल येयलें, ह्या संवसारामध्ये अमेरिका येयली, ह्या संवसारामध्ये इंडिया येयली, ह्या संवसारामध्ये इराण येयलें. होल वर्ल्ड देवाचो आसा. होल वर्ल्ड देवाचो आसा. सो देवाचो खंयचो धर्म ना आसा. आमेन. आनी ज्या वेळार देवान आपल्या पुताक धाडलो, तो धर्म म्हणून धाडूंक ना, ते जिवीत म्हणून धाडले. ते जिवीत म्हणून धाडले.
बायबल कितें म्हणटा, ज्यांच्यांनी ते जिवीत एक्सेप्ट केले तेंचे भितर जिवीत येयले. आनी तें जिवीत नाश जातलें न्हू, तें जिवीत दितलें जिवीत असलें. ते जिवीत दितलें. आनी ते अशे भाशेन व्हांवले की अख्ख्या संवसाराक ते जिवीत पसारले. आतां विचार करून पयलो जाल्यार जेजू ख्रिस्त इस्रायलचो, तेजे शीस पासून यहुदी, आनी तरी पासून अख्ख्या संवसाराक देवाचे उतर कशें गेले, कशें गेले. तेणी आपलो वावर थंय ताकायतूच करूंक जावो आसलो ना. जेजू ख्रिस्त भोंवलो खंय? इस्रायलान. जेजू क्रिस्तान देवाचे उतर दिला खंय? इस्रायलान. पूण देवाची खोशी आसली ह्या इस्रायलानसूनय पासून अख्ख्या संवसारान उतार पडलो. आयज म्हाका सांगात अलिशा, खंयचे अशें नेशन आसा जेका जेजू क्रिस्त खबर ना आसा? खंयचे अशें नेशन आसा जेका जेजू क्रिस्त खबर ना आसा? हेचो अर्थ जेजू क्रिस्त अख्ख्या संवसाराक मेवला, अख्ख्या संवसाराक मेवला. सो बायबल तें सांगता, अख्ख्या संवसाराक देवाची उतर खबर जाल्या उपरांत तेचे येणे येतले, तेचे येणे जातले. सो अख्ख्या संवसाराक देवाचे उतर जाला, कंप्लीट जाला. अख्ख्या संवसाराक देवाचे उतर जेजू ख्रिस्त कोण तो सजमाला, तेचे येणे सुरू जाला. प्रेज द लॉर्ड. पळय, हांव तुमकां आयज उलयतलो आसलो तेच विशयार. तेच्या आदी हांव तुमकां सांगलें जेजू क्रिस्ताचो खंयचोच बाबा धर्म ना आसा. आयज जर आमी खंय जमल्या, आमकां खंयचो असो धर्म ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमकां खंयचो धर्म ना आसा. आमचो धर्म एकूच जावन आसा, जेजू क्रिस्त. कित्याक तेचे भितर जिवीत आसा आनी ते जिवीत मनशांक उजवाड आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय ब्रदर, तेणी जेन्ना कोडकारांक हात लायले, त्या कोडकारांक तेणी विचार करून हात लावना न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तेका म्हाका खोशी आसा, म्हाका खोशी आसा. सो तेणी हात लायले आनी तेचे कोड गेले. तेणी ते वस्तूर एक बरें केलें, तेची खोशी आसली. प्रेज द लॉर्ड. तेची खोशी आसली. सो जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान येयला तुमकां जिवीत दिवं. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जिवीत दिवं. हालेलुया. ओके. सो हे जिवीत कशा भाशेन आमचे भितर आमी घेवंक शकता आनी एक जिवीत केन्ना आमचे भितर येयला हें आज आमी समजून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. सो आयज आमी जे हे पळयता, हे देवाचे उतर. हे देवाचे उतर म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें? जायतीं जाणां आयज बायबल वाचता, ल्हान तशी व्हडली भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. ह्या भुरग्यांक काय पासून कॅटेकिझम क्लास आसतलो, ह्या भुरग्यांक पासूनूय स्टडी आसतली. पूण बायबल म्हटल्यार स्टडी ना. बायबल ही स्टडी ना. बायबल हें जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरात, बायबल हें कितें जावन आसा? जिवीत जावन आसा. आनी जो कोण बायबल वाचता तो स्टडी करना ना, तो जिवीत घेता. तो जिवीत घेता. तुम्ही म्हणटाले कशें कितें ब्रदर? यस. कित्याक आयज कितली हजार वर्सां जाली एकूच बायबल आसा, एकूच उतरां आसा, तरी पासून दर एक दिसा तें उतर नयें आसा. तूं आयज वाचताय तें उतर परत जर वाचलें जाल्यार सेम तुका कितें तरी डिफरंट मिनींग गावतलो. आमेन. म्हटल्यार त्या उतराच्या भितर हिडन मान्ना आसा. त्या उतराच्या भितर हिडन झर आसा. जितली तुमी ती पियात जाल्यार आनीक मल्टिप्लाय झरी तयार जाता. आनीक झरी तयार जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमी मातशें पळोवया बायबलान. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. आमचो बायबल रेडी ठेवयात. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वाचत पळोवया कोंकणीन पयलें कितें म्हणटा तें. पयले जुवांचे पत्र, पयलो अवेसर आनी पयली जिविताच्या शब्दाविषयी. हय कितें म्हणटा? जिविताच्या शब्दाविषयी. सो हय समजून घेयात.
हूय एकाच शब्दान दोन मिनींग आसा. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पळय हूय कितें म्हटलां, जिविताचो शब्द. शब्द. प्रेज द लॉर्ड. हूय कितें म्हणटा, जिविताचो शब्द. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्यो जिविताचो शब्द म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हें खूब म्हत्वाचें आसा. आयज जायते जाणांक खबर ना आसा जिविताचो शब्द म्हटल्यार कितें. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही म्हाज्या वांगडा आसात? प्रेज द लॉर्ड. आयकोन घेयात, सजमान घेयात. आयज तुमकां जेजू क्रिस्त कसो सजमलो? म्हज्या लागीं पळयात. ओके. आयज जेजू क्रिस्त तुमकां कसो सजमलो? पवित्र पुस्तकावर. प्रेज द लॉर्ड. सो बायबल कितें म्हणटा, जिविताचो शब्द. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तेचे भितर जिविताचो शब्द आसा. म्हटल्यार हे जे उतर आसा ते कितें जावन आसा, शब्द हे जिवीत आसा. आमेन. हे हांव जे उलयतां हे कितें जावन आसा, जिवीत आसा. आमेन. ऐकात आता फुडें. जिविताच्या शब्दाविशीं Okay. हो आमचो संदेश हां तो अरंबाक थावन आसलो, हां. ताका आमी आयकलो. आता हय कितें म्हणटा, जुवा म्हणटा तो अरंबात थावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. कोण अरंबात थावन आसलो? शब्द. आता हे उतर म्हटल्यार कितें जावन आसा, शब्द. जिवो शब्द जावन आसा. आनी बायबल सांगता कितें, वाचत पळया. तो अरंबाक थावन आसलो, तो खंय म्हणटा, अरंबात थावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. ताका आमी आयकला. ओके. सो तो खंयसून सुरवात जाली तेची, अरंबातान. अरंब म्हटल्यार कितें, सुरवात. सुरवात म्हटल्यार कितें, तेचा एंड ना. आमेन. सजमाता न्हू, तेका एंड ना. म्हटल्यार एका 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 राष्ट्राची सुरवात खंयसान जाली तेका खबर ना, खंयसान येयल्या ती. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार ते सुरूच आसा, सुरूच आसा. आयज देव म्हटल्यार खंयसून आसा, तेचें घर खंय कांय कोणाक खबर ना, पूण ते सुरूच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हय पळयात, वाचत पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा पळयात. तो अरंबा थावन आसलो, तो अरंबात थावन आसलो, ताका आमी आयकला, ताका आमी आयकला ऐकला आणि आमच्याच डोळ्यांनी देखला. आणि आमच्या दोळ्यांनी तेका देखला. देखला. प्रेज द लॉर्ड. ताका आमी हा. तेळून पयला, प्रेज द लॉर्ड. ताका आमी आमच्याच हातांनी सासपिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मराठीन वाच पळया ब्रदर. जे सुरुवातीपासून असले, जे आम्ही ऐकले आहे. ओके. आता सुरुवातीपासून कितें असले, उत्पत्ती चॅप्टर 1 पळयात. जेनेसिस चॅप्टर 1. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 1 वाचत पळोवया. आता हय कितें म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा, जे आरंभापासून असले, सुरुवातीपासून असले. सुरुवातीपासून बायबलान कितें आसा पळयात, वाचत. प्रारंभी देवाने आकाश व पृथ्वी ही उत्पन्न केली. प्रारंभी देवाने आकाश व पृथ्वी, मळब आणि पृथ्वी ही उत्पन्न केल्या. आणि पृथ्वी आकार विरहित व शून्य होती. आणि ती पृथ्वी आकार विरहित असली आणि शून्य असली. जलनिधीच्या पृष्ठभागावर अंधकार होता. ओके. उपरांत. आणि देवाचा आत्मा जलावर तळपत राहिला होता. सो उपरांत वाचत. तेव्हा देव बोलला, प्रकाश हो, आणि प्रकाश झाला. पहिले सुरुवाती देव कितें उलयता, आपल्या उतरान उलयता. प्रेज द लॉर्ड. सो आपल्या उतरान उलयता. सो हय देवाचें उतर कितें म्हणटा, आरंभाक सजमाले तुमकां कितें सांगतलें पळयात. चलो आनी एक पावट पळया. 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. प्रेज द लॉर्ड. तो अरंबाक थावन आसलो, कोण अरंबात थावन आसलो? शब्द. कोणा विशीं हांव तुमकां शिकयता, शब्दा विशीं शिकयता. तो शब्द कोणा कडेन आसलो पयलो, देवा कडेन आसलो. आनी देवान कितें म्हटलें, देवान म्हटलें उजवाड जावं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान कितें म्हटलें, उजवाड जावं. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचो पयलो शब्दच ह्यो उजवाड आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार देव ह्या पृथ्वी वयर उलयलो त्या वेळार तो पयलो उतार जावन आसले उजवाड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेचो कारण सांगता, कारण सांगता. जर तुम्ही आता वाचल्यात जाल्यार जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1 कितें म्हणटा, आनी जी जलनिधी आसली, जी उदक आसलें तेच्या वयर आत्मो आसलो आनी निबड काळोख आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वाचत पळया. इन द बिगिनींग
वाचत पळय. अरंभाक देवान सर्ग आणि पृथ्वी अरंभाक देवान सर्ग आणि पृथ्वी रचली पूण पृथ्वीक आकार आणि नाशिल्लो. पृथ्वीक आकार नसलो. समदीर काळोखान ओ प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, समदीर काळोखान आसलो म्हटल्यार एक अशी शक्ती हांव तुमकां सांगोंक जायना. आमेन. हांवें तुमकां जेन्ना हांव केन्ना तरी तुमकां शिकयन न्हू, वॉट इज द मरीन स्पिरीट. मरीन स्पिरीट म्हटल्यार कितें, कित्याक ह्या दर्याच्या खाला अश्यो वेगवेगळ्यो शक्त्यो आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वेगवेगळ्यो शक्ती आसा. बायबल कितें म्हणटा, ह्यो वाचत पळयात कितें म्हणटा पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्ग आणि पृथ्वी रचली आरंभाक देवान सर्ग आणि पृथ्वी रचली पूण पृथ्वीक आकार आणि नाशिल्लो. पृथ्वीक आकार नसलो. थोडी बायबल कितें म्हणटा, डिस्ट्रॉय जाल्ली, एम्प्टी असली, फॉर्मलेस असली, खाली असली. पळयात फुडें. समदीर काळोखान बुडलेलो हा. आणि देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. हा, समदीर काळोखान बुडलेलो आणि देवाची शक्ती उदका वयर आसली आणि देवान म्हटले. देवान म्हटले Amen. उजवाड सो जाव. देवान कितें म्हटलें विशेष, उजवाड उजवाड जाव. कितें म्हटलें, उजवाड जाव. कित्याक म्हटलें, कित्याक असलें म्हटलें, काळोख. तेचे आन्सर पळय, सिंपल. जुवाचो पयलो अवेसर 5वी ओळ. आमेन. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 5 थंय कितें म्हणटा पळयात. ताचे कडचो आमी ऐकला हा. आणि तुमकां आमी परगट करता तो संदेश हो. ना, जुवाचो पयलो अवेसर 5वी ओळ. म्हण वाचत. जॉन चॅप्टर 1 वर्स. काळोखान परजळता वाचत पळय आता. आणि काळोखान उजवाडा. ना परतून वाचत. उजवाड काळोखान परजळता उजवाड काळोखान परजळता आणि काळोखान आणि काळोखान उजवाडा जिकूंक जाले ना. चिखोंक जाले ना. प्रेज द लॉर्ड. उजवाड ह्यो जेजू ख्रिस्त आसा तो आतां पासून ना आसा, तो बापाच्या तोंडान पासून आसा. ज्या वेळार देवान म्हटले त्या वेळार उजवाड डिक्लेअर जालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आणि हय कितें म्हणटा, उजवाडा काळोखान परजळता. प्रेज द लॉर्ड. मराठीन वाचा ब्रदर, बरें बरयला मराठीन. जो संदेश आम्ही त्याच्यापासून ऐकला आहे. जुवांव चॅप्टर 1 वर्स 5. तुम्ही फर्स्ट जॉन म्हणटा 1 वर्स 5. जुवांवाचे शुभ वर्तमान पयलो अवेसर आणि 5वी ओळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. तो प्रकाश अंधारात प्रकाशतो. तो उजवाड काळोखान परजळता. आमेन. तेका फरक पडना ना ब्रदर, काळोख कितको आसा तो, कित्याक उजवाड ह्यो काळोखाक धापता. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमचे भितर उजवाड आसा, देखून तुम्ही अख्ख्या संवसारा परस तुम्ही बलिश्ट आसात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल कितें म्हणटा, तुमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, तो उजवाड आसा. प्रेज द लॉर्ड. तो उजवाड आसा, तुमचे भितर उजवाड आसा, देखून तुम्ही अख्ख्या संवसाराचेर परजळतात. देखून जेजू ख्रिस्तान म्हटले, जेजू ख्रिस्तान एक दीस म्हटले शिसांका, तू ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसाय. कित्याक म्हटले कितें रिजन आसा म्हणचे, कित्याक तेका जाणा आसले जी कोण म्हाका घेवन चलतली तेचे वरवीं उजवाड अख्ख्या संवसाराक परजळतलो. सो हे जे उतार आसा पयले बापाच्या तोंडान आसले आणि बापान म्हटले उजवाड जाव आणि काळोख आणि उजवाड सेपरेट जालो. आता काळोखाच्या वयर अधिकार येयलो. प्रेज द लॉर्ड. पयलो काळोखाच्या वयर अधिकार नसलो. ज्या वेळार उजवाड येयलो त्या वेळार अधिकार येयलो. आणि हेच नवे करार सांगता, ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त येयलो काळोखान आसलेलो तो उजवाडान गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हर एक जी अलिशाची उतरां जी ओल्ड टेस्टिमेंटान आसा ती न्यू टेस्टिमेंटान पुरी जाल्यात. आमेन. ही एक प्रॉफिसी आसली. देवान काळोखानसून उजवाडाक हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, उजवाड काळोखान परजळता आणि काळोखान उजवाडाक आटापूंक जायना, म्हटल्यार कंट्रोलान हाडूंक जायना. जस्ट एग्जाम्पल घेयात, तुम्ही एका जागेर काळोख करात आणि त्या जागेचेर काळोख करून एक
एक किरण वयता इतलोच होल मारत अख्ख्या त्या जागेचेर प्रकाश येतलो. पूण तुमी पळयात उजवाडान काळोख सोडात फरक पडना. आमेन. कित्याक उजवाड ह्यो ब्रायट आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां सांगूंक कितें सोदतां, हांव तुमचो लक्ष घालूंक सोदना. हांव उलयतां त्या शब्दा विशीं. हांव उलयतां शब्दा विशीं. आनी तो शब्द पयलो आसलो बापाच्या तोंडात. ते उतार आसले बापाच्या तोंडात आनी तो शब्द म्हटले उजवाड जावं. उजवाड जावं. आनी तो उजवाड. ओके. आतां 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 वाचत आतां. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सजमलें आतां कितें सांगलें तें हांवें. प्रेज द लॉर्ड. चर्च, ऑनलायन चर्च. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. वाचत पळया. जिविताच्या शब्दाविशीं जिविताच्या शब्दाविशीं हो आमचो संदेश ह्यो आमचो संदेश तो अरंबाक थावन आसलो. तो अरंबाथान आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हें तुमकां सांगालो तो अरंबाथान आसलो. कोण अरंबाथान आसलो? जिविताचो शब्द. ओके. सो हें उतर हें कितें आसा? सुरवातीथान आसा. प्रेज द लॉर्ड. सुरवाती. तुमकां दिसता हें आतां आसा? तुमकां दिसता कोणें बरें येयलां? ना. हें ऑलरेडी आदी फुडें आसा. आदी फुडें आसलें. हेचे वरवीं आख्खो संवसार रचला. सजमान घ्या. ह्या उतरां वरवीं हांव आतां तुमकां शिकयता ह्या उतराचें सामर्थ्य कितें आहा तें पळया. तो ह्या उतरां वरवीं कितें जाता? आख्खो संवसार रचला. सो ह्या उतरान ताकद आसा खंयची वस्त उत्पन्न करूंक. जी तुमी अस्तित्वान ना आसा, जी तुमी पळोवंक ना आसा, ती तुमच्या शब्दान उलोवन ती वस्तू उत्पन्न करूंक मिशियस. म्हटल्यार जस्ट एग्जाम्पल घे. तुमकां दिसता तें पॉसिबल ना आसा, पूण ज्या वेळार तुमी उतरां उलयता ती वस्तू पॉसिबल जाता. कित्याक देवानूय तशेंच केलां. आनी बायबल सांगता हांव जशें करतलो तशें तुमी करताल्यात. बरें अशेंय म्हणोंक ना तुमी तें करता, तेच्या परस व्हडलें कितें तरी तुमी करतले. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या परस व्हडलें कितें तुमी करतले. प्रेज द लॉर्ड. सो सगळ्यान म्हत्वाची आसा तुमच्या जिवितान देवाचे उतर सजमन केलें. देवाचो शब्द सजमन. तुमकां दिसता हें बरयलां ह्योच शब्द ना. हेच्या आदी देवाच शब्द म्हटल्यार कितें न्हू. हा. प्रेज द लॉर्ड. शब्द म्हटल्यार कितें? शब्द म्हटल्यार कितें? शब्द म्हटल्यार कितें? जेन्ना जेन्ना तुज्या तोंडासून भायर पडटा तें कितें आसता? शब्द जावन आसता. शब्द म्हटल्यार अलिशा अधिकार, ऑथॉरिटी. समजता न्हू. प्रेज द लॉर्ड. शब्द म्हटल्यार कितें? अधिकार, ऑथॉरिटी. ऑथॉरिटी म्हटल्यार पळय जस्ट एग्जाम्पल घे. अलिशान सांगलें नोहा थंय वच. सो नोहा थंय वयतलो. कित्याक? कोणाच्या शब्दान ऑथॉरिटी आसा? अलिशाच्या. नोहान दुसऱ्या कोणाक सांगलें खंय ये. तो येतलो. कित्याक? तेच्या शब्दान ऑथॉरिटी आसा. आमेन. सो बायबल कितें म्हणटा? ही ऑथॉरिटी आतां पासून मेळोंक ना. सो ही ऑथॉरिटी तुका बापाच्या शब्दा पासून मेळल्या. ज्या वेळार बापान म्हटलें उजवाड जावं त्या वेळार ऑथॉरिटी येयली. प्रेज द लॉर्ड. पळय बायबल कितें म्हणटा? देवान तुमकां आपल्या परस वेगळे रचला. बरोबर न्हू? जाग्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकान आमेनूय म्हणून जालें. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवान तुमकां आपल्या पेक्षा वेगळी रचल्या. ओके. देवान आमकां आपल्या पेक्षा मातशी डिफरंट रचल्या. हॅलो. देवान आमकां आपल्या सारकेचे. आपल्या सारकाची म्हटल्यार तुका फकत फेस तुका दिवंक ना. तेचे भितर जिवीत असलें आनी तें स्पिरिच्युअली असलें आनी तें नाश न जाणारें जिवीत असलें. नाश न जाणारें जिवीत असलें. सो तेणी तुमकां अशा भाशेन रचला
ते नाश न जावचे जिवीत. सो ज्या वेळार तेणी तुमकां आपल्या भाशेन रचला जाल्यार तेच्या शब्दान ऑथॉरिटी आसली. आनी जर तेणी म्हटल्यार उजवाड जावं, थंय उजवाड येयलो जाल्यार आयज तुज्या आनी म्हज्या शब्दान ऑथॉरिटी आसा. तुमी उलयतल्यात आनी तशें घडटले, कित्याक तुज्या बापाच्या शब्दान ऑथॉरिटी आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या बापाच्या शब्दान ऑथॉरिटी आसा. आतां ज्या वेळार बापान म्हटलें उजवाड जावं, तेच्या आदी उजवाड नसलो. आमेन. बापान म्हटलें झाडां जावं, तेच्या आदी झाडां आसली नसले. देवान म्हटलें एनिमल जावं, तेच्या आदी एनिमल आसले नसले. म्हटल्यार देवाक कशें कितें खबर आसलें, हांव जेन्ना उलयतलो त्या वेळार ती वस्त घडटलीच. नासच म्हण तुमी. हांव ज्या वेळार उलयतलो त्या वेळार ती वस्तू घडटलीच. हेचो अर्थ तेका जाणा आसल्या म्हज्या शब्दान उत्पन्न करूची ताकद आसा. उत्पन्न करूची ताकद आसा. ज्या वेळार तूं हें उतर घेताय न्हू, अरे म्हाज्या शब्दान उत्पन्न करूची ताकद आसा जाल्यार तुमच्यो समस्या, तुमचे प्रॉब्लम्स कितें आसो ते तुमकां घडये व्हडले दिसतात, पूण जर तुमी उलयतात जाल्यार हांव तुमकां सांगतात ते प्रॉब्लम्स तुमच्या लायफांसून वयतले आनी तुमकां जाय तशें जिवीत तुमचे भितर येतलें. आनी आयज आमी खंयच्या अधिकारान चलता. आमी पयलें जर सांगता जाल्यार आमी पयल्या जिवितान जर पळयता जाल्यार म्हाका मातशें म्हाजें काम जावनी म्हणून म्हाका मातशें मातशें जावनी 5 वाती लायतलो न्हू, 5 वाती लायतलो आनीक कितें दितलो ना, म्हाका मातशें ना. ह्या टायमाक आमी मागोंक सांगना ना. आमकां जाणा आमचे भितर तो अधिकार आसा. आमचेच आसा ते आमकां दिणारो कोण आसा? आमीच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हें ऑलरेडी आमचे भितर आसा आनी हे सगळो अधिकार आमचे भितर देवान दिले. आमकां फक्त मागोन घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमकां फक्त अधिकार चलोवंक जाय, उत्पन्न जावचो. आमी म्हणोंक जाय तशें जावं आनी तशें जातलें. पळयात हांव तुमकां एक सांगता. जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, त्या अंजिराच्या झाडाक सांगलें तुजेर श्राप पडो, तुजेर श्राप पडो. आनी जेजू क्रिस्त चलोंक गेलो. जेजू क्रिस्तान फाटीं पळोवंकूय ना. दुसरे दिसा येताना जेजू क्रिस्ताचो लक्षय थंय वचोंक ना. क्रिस्तलो पूण शिसांचो लक्ष गेलो. आनी शिसांचो लक्ष गेलो आनी गुरुजी काल तुवें ताका श्राप घातलेले न्हू, ते झाड बावलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजी उतरां काम करतात. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान आसात ना, तुमी फेरी मारूच्या आदी तें काम जालेलें आसतलें. जेजू क्रिस्तान थंय वचून येताना ताका तें बावलेलें दिसलें. म्हटल्यार कितें आसा हालींशें जाणा, जेजू क्रिस्त उलयलो मिशियस प्रोसिजर सुरू जाली त्या झाड बावची. हांव अशें म्हणना ना, पूण त्या झाडाच्या भितर एक गूण आसा, त्या झाडाच्या भितर एक सीड आसा, त्या झाडाच्या भितर एक बीज आसा. ज्या वेळार सडनली जेजू क्रिस्तान म्हटलें श्राप पडो, सो त्या वेळार त्या झाडाक मजबूर जाले आपलें जिवीत डेड करूं, आपलें जिवीत डेड करूं. ज्या वेळार तुमी तुमच्या समस्यांका सांगतात ना, जिवीत हें डेड जाल्या, हे समस्या डेड जावं, तांकां डेड जावच्योच पडटात. तुमच्या शिकपणाक डेट जावचेच पडटा. तुमच्या फायनान्शियल प्रॉब्लमांक डेट जावचेच पडटा. तुमच्या हर एका प्रॉब्लमाक डेट जावचेच पडटा. इन द नेम ऑफ जीसस क्रायस्ट जावचेच पडटा. तुम्ही अशी एक फेरी मारून येवन पळयात, झालेले आसतले, झालेले आसतले. कित्याक तुमी देवाच्या अधिकारान चलतात. देवाच्या अधिकारान चलतात. जर तुमच्या कुडीचेर कसली समस्या आसा, तुम्ही त्या समस्ये पासून डिक्लेअर करात. ज्या वेळार तुम्ही पळयतात ही समस्या म्हज्या जिवितान आसोची ना आनी ती आसोचीच ना. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारान तुमच्या सैऱ्यांपेक्षा अधिक रोग आसात. जितके रिलेटिव्स आसात ना, त्याच्या परस 1000 पटीन ब्रदर रोग आसात. आमेन.
पूण त्या सगळ्या रोगांका तूं जर झुजोंक वयताय जाल्यार तेका एकूच मेडिसीन आसा, शब्द. देवाच्या नांवार ऑथॉरिटी, देवाच्या नांवार ऑथॉरिटी. पूण आमी कितें करता जाणा, आयज जर आमकां जर कोणी डॉक्टरान सांगलें पळया ही सकाळ दनपार आनी सांजे 3 टायप टॅबलेट घेवंक जाय, आमी ती घेतले कित्याक आमकां ते बरें दिसोंक जाय. पूण आमकां सांगलें हे बायबलांतले उतर डिक्लेअर करा तुजे प्रॉब्लेम, अशें कशें जाता. म्हटल्यार आमी ते भितर वचोंक पळयनाव ना. आमी म्हणटा कितें ओके पॉसिबल जावंक शकना ना हें उतर, ओके हांव अशें म्हणना तुमकां पॉसिबल जायना. पूण हांव कितें म्हणटा, तुमकां विश्वास ना बसना, कितें तर देवाच्या नांवान जातलें अशें. जर तुमकां जर विश्वास बसलो आसतो जाल्यार ना, हांव तुमकां सांगता तुमची कामां तुमी बायबल घेवनूच करतले जाल्यार. सारकें न्हू? तुमी खंय दुसरी कडेन वचोन करतले नासल्यार, प्रेज द लॉर्ड, तुमी बायबल घेवन करतले. कित्याक बायबला वरसून तूं आख्खो संवसार हँडल करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, बायबला वरसून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बायबला वरसून आख्खो संवसार हँडल करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. पूण कितें जाता, आमी त्या पळय हांव अशें म्हणना, पूण आमी त्या उतरा कडेन पावना. आमी त्या उतरा कडेन पावना. कित्याक एक पावट जर त्या उतरा कडेन पावल्यात जाल्यार आनी तुमकां सजमलें तुमकां तुमच्या जिवितांतलें कशें मागोन घेवंक जाय तें, तुमकां कोणाचीच ह्या संवसारान गरज पडोची ना. कोणाचीच गरज पडोची ना. म्हाजे पासत प्रेयर करात म्हणून सांगोच्यात ना. सगळ्यान लजेची वस्त कितें जाणा, म्हाजे पासत मागा, ही सगळ्यान लजेची वस्त आसा. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमी म्हणटाले की ब्रदर अशें मागोवचें न्हू, मागोवचें कित्याक न्हू मागोवचें, पूण तुमी न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तुमी दुसऱ्यान पासत मागोवचें पासत आसा. तुमी अशें सांगोचें न्हू म्हाजे पासत मागा. तुमकां अधिकार दिला सापांचेर, विंचवाचेर, हर एका वायट वस्तूचेर. कित्याक तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस ह्या संवसारान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमी कितें केलां जाणा, जो तुमकां सगळ्यान व्हडलो खजिनो आसा तेका तुमी सोडल्यात. आमेन. आनी तें म्हटल्यार देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हांव तेच सांगोचो प्रयत्न करतालो. वाचत पळया 1 जॉन चॅप्टर 1:1. अजून खूब वगता आसा आमकां. प्रेज द लॉर्ड. जिविताच्या शब्दाविशीं, जिविताच्या शब्दाविशीं हो आमचो संदेश, ह्यो आमचो संदेश तो अरंभात हांव नासलो, तो अरंभात हांव नासलो. हांवें तुमकां दाखयलें तो अरंभात हांव नासलो. अरंभात हांव नासलो केन्ना, ज्या वेळार देव उलयलो. देव कितें उलयलो? प्रेज द लॉर्ड. देव कितें उलयलो? हालो, देव कितें उलयलो? उजवाड जावं. ओ प्रेज द लॉर्ड. देव कितें उलयला? उजवाड जावं. आनी ज्या वेळार उजवाड जावं त्या वेळार कितें जालो? उजवाड जालो. सो ब्रदर देवान कितें म्हटलें जाणा, अरंभात. प्रेज द लॉर्ड. वाचत पळय परत एकदा. जुवांच्या शब्दाविशीं, जुवाच्या शब्दाविशीं हो आमचो संदेश, ह्यो आमचो संदेश. तो अरंभात हांव तो नासलो. अरंभात हांव नासलो. कोण अरंभात हांव नासलो? व्हेरी गुड. कोण अरंभात हांव नासलो? शब्द. आता समजले विशय. शब्द कोणाक हांव नासलो? खंयसून नासलो? अरंभात. म्हटल्यार ते व्हेरी गुड. खंय? सुरवातींतल्यान. प्रेज द लॉर्ड. खंय आसलो? सुरवातींतल्यान. आतां पळयात. आतां वाचत पळय फुडें. ताका आमी आयकलो. ओके. आतां थंयच थांबा. आतां सुरवातींतल्यान आसलो न्हू त्या शब्दार आमी येवया. पळयात जॉन चॅप्टर 1:1. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हांवें तुमकां खंयसून हाडलें? सुरवातींतल्यान हाडलें. ओके. आतां जॉन चॅप्टर 1:1 ऐका. अरंभाक सगळे रचने आदी. ओके. आतां पळयात तुमी आतां थंय खंयच भोंव नाकात. आतां लक्ष ठेयात कित्याक आतां कितें तरी प्रगट जावचें आसा. आमेन. पळयात अरंभाक सगळे रचने आदी. आतां खंय कितें म्हणटा सगळीं जाणां म्हणटात अरंभाक. अरंभाक. हांव केन्ना विशीं उलयता? अरंभाक. ओके. सो हांवें तुमकां धाडलें 1 जॉन चॅप्टर 1:1. अरंभाक. तेच्या उपरांत आमी जेनेसीस चॅप्टर 1:3 पळयल्या. देवान म्हटलें. सो शब्द डिक्लेअर जालो. उजवाड जावं. मागीर आमी कितें केलें? 1 जॉन चॅप्टर 1:5 पळयल्या. उजवाड कादोवकाद
परसता. ओके, सो आता आरंभाक वाच. आरंभाक हा. सगळे रचणे आरंभाक सगळे रचणे आधी शब्द असलो. ओ असंच मग Yes. आरंभाक सगळे सगळे रचणे आधी. शब्द आलो. सगळे रचणे आधी म्हटल्यार एकूय रचना संवसारान येवंक नसली. त्याच्या आधी कितें असले? त्याच्या आधी कितें असले? सो त्याच्या आधी शब्द असलो आणि शब्दा वरवीं ह्या संवसारान सगळें येयला. सो तुमकां पासून तुमच्या जिवितान शब्दा वरसून हाडूंक जाता. तुमच्या जिवितान नई कार जाई, तुमच्या जिवितान नई बाईक जाई, तुमच्या जिवितान नई प्रॉपर्टी जाई, शब्दा वरसून हाडूंक जाता. कित्याक देवान जें केलां, हांव देवाचो भुरगो आसा, हांव देवाची कॉफी करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमी मिशेस कॉफी करूंक जाय. कित्याक सैतान पासून कॉफी करता. सैतान आपले प्रोडक्ट यूज केन्नाच करना. प्रेज द लॉर्ड. कारण सैतानाक बुद्धीच ना. तेका बुद्धी ना, स्वताची बुद्धी ना. तो दुसऱ्याच्या देवाच्या बुद्धीर आपली बुद्धी लडयता. म्हणून तो कितें म्हणटा, सगळ्याच झाडाची फळां खावंक सांगूंक ना. ही गजाल खरी कितें. सो तेची बुद्धी ना, तेची ओन बुद्धीच ना. कित्याक तो पॅरलायसीस जाला. तो पॅरलायसीस जाला. प्रेज द लॉर्ड. आता 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 जर तुम्ही पळयतात जाल्यार तुमच्या जिवितान सैतान, ह्या सैतानाची पावर ह्या संवसारान ना. फक्त तेची आता रावले ती फक्त शेपवीट म्हटल्यार शेपटी. प्रेज द लॉर्ड. पूण तुम्ही शेपटेकूच भियातात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात रेव्हलेशन पळयात, तुमकां दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation chapter 12. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter 12 verse 10. वाचत पळया. ऐकात. Revelation chapter 12 verse 10. त्यांना स्वर्गार अशे व्हडल्यान म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. ओके. आता की आमच्या देवान आपले पोरजेचे तारण केले. आता आपल्या हातान पदवी घेऊन आपण राजा म्हूण तो दाखयतलो. आता ताचो क्रिस संसाराचेर आपलो अधिकार चलोवंक लागतलो. आमेन. कारण आमच्या भाव भयणीचेर आड गाराणे करून ताचेर आमच्या देवाच्या मुऱ्यान दीस रात आरोप घालतलो. ताका शेवटून उडयलो. भायर शेवटून उडयलो. मराठीन वाचत पळया. प्रेज द लॉर्ड. मस्त लाईन असा. प्रेज द लॉर्ड. तेव्हा मी स्वर्गात मोठी वाणी ऐकली. तेव्हा मी स्वर्गात, आमेन, मोठी वाणी ऐकली. ती म्हणाली, आवाज ऐकलो आणि तिने म्हटले, आता आमच्या देवाने सिद्ध केलेले तारण, देवान डिक्लेअर केलेले तारण, त्याचे सामर्थ्य व त्याचे राज्य, त्याचे सामर्थ्य आणि त्याचे राज्य आणि त्याच्या ख्रिस्ताचा अधिकार आणि त्याचा अधिकार, ॲथॉरिटी ही प्रगट झाली आहेत. ही प्रगट झाली आहे. कोणावरवी प्रगट झाली? जेजू ख्रिस्तावरवी. ॲथॉरिटी कोणावरवी येयली? जेजू ख्रिस्तावरवी. उपरांत कारण आमच्या बंधूंना दोष देणारा, आमच्या भावांका दीस रात दोष लायता. प्रेज द लॉर्ड. दीस रात तो दोष लायता. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या देवासमोर रात्रंदिवस त्यांच्यावर दोषारोप करणारा खाली टाकण्यात आला आहे. खाली टाकण्यात आला आहे. प्रेज द लॉर्ड. बाहेर उडयलो गेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो तेका आता अधिकार ना असा. प्रेज द लॉर्ड. तेका जाणा आता थोडोच वेळ त्याच्या जिवितातलो रावला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात, सजवून घेयात, आरंभाक कितें जावन असले? शब्द जावन असलो. आणि जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 कितें म्हणटा पळयात, वाचत.
आरंभात हा. सगळे रचने आधी सगळे रचने आधी नोहा शब्द असलो शब्द जावन असलो आणि शब्द आणि शब्द देवासवे असलो. आता 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 लक्षात घे, सुरवातीक कितें असलें? ओके, तुम्ही जेन्ना उलयतात ते कितें आहा? जस्ट एक्झाम्पल घे. आता पळय आता म्हाजे कडेन पळय, हांव ज्या ताकायत उलयना ना त्या ताकायत म्हाजे शब्द कोणाचे भितर आसात? म्हाजे भितर. आतां हांव उलयता. ओके, जस्ट आतां उलयता म्हटल्यार आतां उलयता. 1 2 3 स्टार्ट. तू हय ये, हे आता पहिले कोणा कडेन असले? शब्द म्हाज्या कडेन आले. सो हांवें कितें केलें? उलयलें. आता तू हय ये हे कोणाची इच्छा जावन आसा? म्हाजी इच्छा जावन आसा. सो स्वर्ग पृथ्वीर वचूची कोणाची इच्छा आसली? आनी एक तुमकां सांगो, पृथ्वी हीच स्वर्ग आसली. पृथ्वी हीच स्वर्ग आसली. देवान ताका सेपरेट करूंक नसलो. कित्याक जाणा? देव जंय काबार जाता, थंय डिस्ट्रॉय जाता, थंयसून उत्पन्न करता. सो जे शब्द म्हजे भितर आसात ते हांव डिक्लेअर करता, तर ते शब्द पळय म्हाजे कडेन पळयात. आतां हांवें कितें म्हटलें? तू हय ये. आतां तू हय ये हे शब्द म्हाजे भितर आसात, पूण म्हाका वचोचें लागतलें ते शब्दा वांगडा, काय ते शब्दच काम करतले? तुमकां वचोचें लागतलें कितें शब्दा कडेन? जस्ट एक्झाम्पल, म्हाका नोहा कडेन वचोचें लागतलें कितें? हांव वयता, नोहा तूं हय ये. ना, हांव कितें म्हणटा? नोहा तूं हय ये. सो म्हाज्या परस शब्द सामर्थ्यशाली. म्हाज्या परस शब्द म्हत्वाचे. कित्याक म्हाजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, तेका लागून शब्द पावरफूल जातात. तुझे हे जिवीत हे नाश जातले जिवीत आसा, पूण तुझे जे भितरले जिवीत हे सासणीक जिवीत आसा. आत्मो केन्ना मरना, कूड नाश जाता. हांव कुडीन सांगोंक शकता नोहा हय ये, प्रेज द लॉर्ड, पूण तो हात घेवन म्हाका धांवडय. पूण अधिकार आसतलो तेन्ना नोहा हय ये, तो येतलो. सो हांव कितें सांगता? तुमचे जिबेन अधिकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो वाचत पळय, आरंभाक शब्द आसलो. आरंभात सगळे रचने आधी आरंभाक सगळे रचणे आधी शब्द असलो आणि आणि शब्द देवासवे असलो. आता न्हू खूप सिरियसली सांगताय. आता शब्द कोणा सवे असलो? ओके, म्हणजे हांवें तुमकां पयले शिकयलेले शब्द कोणा सवे असलो? हय ताकायत आमी येवन थांबल्या. म्हणजे आमचे तालमेल कितें जालें? मेवले. शब्द कोणा कडेन असले? देवा सवे. उपरांत आणि शब्द देव असलो. आणि Praise the Lord. आणि हे जे जे उलयतात ना ते शब्दच कितें म्हणटा? देव आसल्या. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत आरंभाक तो देवासवे असलो. आरंभाक तो देवा सवे असलो. ताचेच वरवी सर्व वस्तू रचल्या. आणि हे खरें आसा, त्याचेच वरवी सर्व वस्तू रचल्यात. पळय आतां कितें म्हणटा? ताचेच वरवी सर्व वस्तू रचल्यात. आणि रचलेल्या वस्तू आणि रचलेल्या वस्तू म्हणजे ताचे विणे रचून आयले कांयच ना. आयलेले अशें कांयच ना. म्हटल्यार सगळें कितें तेच्या वरवी रचला. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत ताचे सवे जिवीत असले. कोणा सवे जिवीत असले? म्युशियस ना 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 ना, कोणा सवे? शब्दा सवे जिवीत. लक्षात घे, कोणा सवे जिवीत आसा? शब्दा सवे जिवीत आसा. आमेन. आणि ते जीवित जावन आणि ते जिवीत असले मनशाचो उजवाड. ओके, तो कोणा सवे जिवीत आसा? शब्दासवे. आणि कोणा सवे उजवाड आसा? शब्दासवे. कोणा सवे आमकां उजवाड मेवता? शब्दासवे. सो शब्द बायबलांतले हे उजवाडात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सदांच पळय, शब्द हे बायबलांतले कितें जावन आसात? उजवाड आसा. ओके, फुडें वाचा. उजवाड काळोखान परजळता. ओके, तुमकां सांगला तेचे. ओके, आतां डायरेक्टली
आमी कोणा विशीं उलयता? शब्दाविशीं. ओके, सो आतां 10वी लायनीचेर वचात. तो संवसारान आसलो, आतां हय कितें म्हणटा? तो संवसारान आसलो आनी शब्द. ना 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 ना, तुमकां सजमोंक ना. आतां हे कोणा विशीं म्हणटा? जेजू. आतां वदळचो वर्ड कोणाचो आसलो? शब्दाचो आसलो. ओके, वदळचो वर्ड कोणाचो आसलो? शब्दाचो. आतां ह्यो वर्ड कोणाचो आसा? जेजू तो संवसारान आसलो आसलो आनी संवसार ताणेच रचलो. आनी संवसार ताणेच रचलो. तरी संवसारान संवसारान ताका वळखून घेवंक ना. ताका वळखून घेवंक ना. म्हटल्यार जेजूच ह्यो शब्द आसलो. आमेन. सो आयज हांव जर हें उतर वाचता जाल्यार तो जेजू आसा. तो जेजू आसा. कशी ऑथॉरिटी काम करता. केन्ना केन्ना म्हाका सांगता, एकान विचारलेलें, कशें ब्रदर डिक्लेरेशना वरवीं आमच्या जिवितांत ते कार्य करता? कित्याक ते वर्ड ऑफ गॉड आसा, ते जेजू आसा. आनी जेजूचे शब्द केन्ना परते येयना. बायबल कितें म्हणटा? बायबल अशे भाशेन चलात आनी पळय आमी तुका डिपली व्हरता पळय. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस फॉर युअर विजडम. आमेन. लेब्रा महांत्रा बांत्रुशी. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आमेन. लेब्रा महांत्रा बांत्रुशी. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Rafa shakatana mantros. Izindra bantros elementro bushi. O Rafa shakatana manantrosi. O Rafa shakatana klura mahantra mantrosi. O Rafa shakatana klura mahantra mantrosi. Shura bantrosu rabantrosi. Shire bentrosu rabantrosi. O Rafa shakan. Okay. Isaiah chapter 40. आता खूप महत्वाच्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Isaiah chapter 40 verse 8 काढात पळोवया. वाचत. रूख आणि लेबनाच्या देवदार तुझे नशीब पळोवन मुरगोडटा. Isaiah chapter 40 ना 40 40 verse 8. तण सुकता, फूल बावता, पूण आमच्या देवाचे उतर तोखता सदा सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. पळयात हय कितें म्हणटा. मराठीन पळयात कितें बरयल्लें. बरें बरयलां मराठीन. गवत सुकते, गावात जे जल्माक येता ते कितें म्हणटा? सुकता. फूल कोमेजते, फूल जे फुललेले असता ते कितें जाता? बावता. पण आमच्या देवाचे वचन सर्व काळ कायम राहते. पण आमच्या देवाचे उतर कितें? भावना ना, ते नष्ट जायना ना, ते आसा तशेंच आसा. कित्याक ते आसा तशेंच आसा? कित्याक ते देवान उलयला. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमकां सजवून सांगचो प्रयत्न करता पळयात. जे 10वी लायन कितें म्हणटा वाचत पळया. उजवाचो पयलो अफिसर 10वी लायन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो संवसारान आसलो. आमेन. आणि संसार ताणेच रचलेलो. हा. तरी संसारान ताका वळखून घेवंक ना. ओके. सो तो पयलो कोणाकडे आसलो? देवाचो शब्द कोणाच्या तोंडान आसलो? देवाच्या तोंडान. आनी तो शब्द कोण जावन आसलो? जेजू ख्रिस्त. कित्याक बदलूय तुमकां सांगलें उजवाड. सो तो उजवाडीत आसलो. तो शब्द कोणाच्या तोंडान आसलो? देवाच्या तोंड. आनी सेम तो आमचे मदीं येयलो. आयज हेच प्रॉब्लेम जाता आमच्या जिवितान. हय कितें म्हणटात 11वी लायन. आमच्या मदीं तो आयलो आनी ताचेच परजेन ताका मानून घेतलें ना. आयज कितलेच जाण देवाक सजमतात पूण देवाक मानून घेयनात. कित्याक? देवाच्या उतरान देव आसा म्हणून.
आनी सगळ्यान व्हडले प्रॉब्लमान सापडतात ते हेकात लागून कितें तर ते देवाच्या उतराकूच मानून देवाक मानतात, पूण बायबल कितें म्हणटा पळयात, आमचे मदें तो आयलो आनी ताचेच पर्यंत ताका मानून घेवना. मानून घेणें खूब गरजेचें. जर तुमकां आयज म्हाका सांगात, जर तुमच्या लायफान कोणी तरी सांगलो थंय जेजू येयला, तुमी वचोशेत ना? वयतल्यात वा ना ब्रदर? अल्टो काढून वयतलो ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. ओके, जेजू कोण ना वचोचो. ओके, वयतल्यात ना? कित्याक? जेजूच्या नांवांक रिस्पेक्ट आसा, आमी ताचो मोग करता ना. पूण बायबल कितें म्हणटा, आमचे मदें तो आसा आतां, आनी ताचेच पर्यंत ताका वळखोंक घे. आयज तो तुमचे भितर आसा, ह्या उतरांच्या भितर आसा. कितकीं जाणां आयज त्या उतरांच्या भितर कार्य करतात. कितकीं जाणां आयज ते उतरांक सो अरे म्हाका जेजू मेळोवच्या पासत होली लँड वचोची गरज ना. म्हाका जेजू मेळोवच्या पासत आनी खंयच्या जागेचेर वचोची गरज ना. जेजू मेळोवच्या पासत म्हाका बायबलान वचोची गरज आसा. ज्या वेळार तुमी बायबलान वळयतात त्या वेळार अख्खे हॉली लँड तुका दिश्टी पडटा. अख्खे होली लँड तुका दिश्टी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आसा तो आनी तुमकां पवित्र करता. जितली जाणां बायबलान उडयो मारतात ती सुरक्षीत रावतात. सुरक्षीत रावतात. सुरक्षीत रावतात. सुरक्षीत रावतात. कित्याक ती देवाच्या उतरान बांदलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या उतरान बांदलेली आसा. पळयात, म्हाका नांवां घेवंक जायना, पूण बाबा पळयात, सजमोन घेयात. कितें तर ह्यो जेजू आसतना कितलीं जाणां आयज बायबल वाचूंकूच नासतलो. आयज आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. ओके, आमी क्रिस्तांव. ओके, आमी जायते सॅक्रिफायस करता. ह्या घडये 40 दिसांनी आमी जेवंक नासतले, एक टायम जेयतले. घडये ह्या 40 दिसांनी आमी सोरो सोडलेलो आसतलो, आनी घडये ह्या 40 दिसांनी आमी पांयांक चपलां घातल्या शिवाय तूं वयतले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पांयांक चपलां घातल्या शिवाय तूं वयतले. पूण आमकां जे जिवीत आसा ते जिविताक आमी सोदनाव ना. ते इतके सोंपें आसा आनी इजी आसा. ते जिवीत आमकां नाका. प्रेज द लॉर्ड. ते जिवीत आमकां नाका. हें जे आयज तुमच्या मदें कर, बाकीच्यांचे सोडा. तुमीच बायबल कितल्या जाणांनी वाचल्यात ते सांगात. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं जाणां हात वयर करात कितल्यांनी वाचला तो, आनी सगळीं जाणां जेंच्यांनी नांव वाचूंक तेंच्या लागीं पळयात. जेंच्यांनी नांव वाचूंक तेंच्या लागीं पळयात. प्रेज द लॉर्ड. सो कशें तुमकां जिवीत मेळटलें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें जिवीत मेळटलें? प्रेज द लॉर्ड. तुमी मिस करतात जेजू क्रिस्ताक. तुमी मिस करतात जेजू क्रिस्ताक. खरेंच मिस करतात. खरेंच मिस करतात. हालेलुया. खरेंच मिस करतात तुमी. आनी म्हणूनच तुमकां तो डेली आपोवची गरज पडटा. ये मोज्या जेजू आनी. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां आपोवची गरज पडटा. आपोवची गरज पडटा. जी कोण नया जिवितान आसा तांकां आपोवची गरज पडना. तो तेंच्या भितर आसा. तो तेंच्या भितर आसा. तो तेंच्या भितर आसा. आमेन. कशें सजमाना तुका? आनी एक सांगता. आतां ही टेस्टमनी जेजून दिल्या. पळयात, रेव्हलेशन चॅप्टर ओपन करात. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेतून ना जायत्या जाणांची मनां उक्ती जातली. जायत्या जाणांचे दोळे उक्ते जातले. कितें आसा वर्ड ऑफ गॉड? प्रकाशनीचे पुस्तक रेव्हलेशन चॅप्टर 19. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वर्स 13 वाचत. ताणे घाल्ले ते वस्त्र रोगतान शितडयलेले. देवाचो शब्द ताचे नाव. प्रेज द लॉर्ड.
देवाचो शब्द त्याचे त्याचे नाव Praise the Lord. Amen. हे नाव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे, हे नाव आसा जेजू क्रिस्ताचे. Praise the Lord. हे जे उतार मराठीन वाचत पळय, मराठीन वाचत. Praise the Lord. Hallelujah. रक्तात बुचकळलेले वस्त्र, मातशे ऐका ना सारखे. रक्तात बुचकळलेले वस्त्र त्याने अंगावर घेतले होते. रक्तान बुसकाळलेले म्हटल्यार रक्तान बुडलेले अंग वस्त्र तेनी आंगार घेतलेले आणि देवाचा शब्द, आणि देवाचे शब्द हे नाव त्याला देण्यात आले होते. तेका नाव दिले. आमेन. देवाचे शब्द. आमेन. सो आमचे भितर काम कशें जाता देवाच्या शब्दा वरवीं. आमेन. ज्या वेळार तुम्ही उलयतात ना ते तुमचे शब्द ना डिक्लेअर करूचे, ते देवाचे शब्द आसात देखून तुमच्या जिवितांतली कामां जातात. म्हणूनच कामां जातात कित्याक ते तुमचे शब्द ना, ते देवाचे शब्द आसात रक्तान बुडलेले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजवून घे बाबा. प्रेज द लॉर्ड. एक पावट कितें जालें जाणा पळयात. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 34 वाचत पळय. जॉन चॅप्टर 8 हांवूय वाचता. प्रेज द लॉर्ड. जुवांवाचो 8वो विसर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, हा हांव तुमकां सच सांगता, हा पातक करतात ती पातकाची गुलामां. हा. गुलाम सदांच ओके. जॉन चॅप्टर 8 वर्स आम्ही 55 पासून वाच. ओके. 8 वर्स 55. 55. तरी तुम्ही ताका वळखूंक ना, हा. पूण हांव ताका वळखता. अशें कोण म्हणटा? जेजू ख्रिस्त जेजू म्हणटा. ख्रिस्त. ओके. तुम्ही ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखता. हांव ताका वळखता. उपरांत ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलेले जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो आसलो, प्रेज द लॉर्ड. पूण हांव ताका वळखता आनी ताचे उतर सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सो जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? हांव ताका वळखता. हांव जे देवाक वळखता हे कशें क्लियर जाता? ज्या वेळार तुम्ही देवाचे उतरां सांबाळतात. त्याच्या आधी तूं देवाक वळखता म्हणून तुम्ही सांगूंकच शकना हांव देवाक वळखता. ज्या वेळार तूं देवाचे उतर सांबाळता त्याच वेळार तूं ब्रदर सांगूंक शकता हांव देवाक सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात 1 जॉन चॅप्टर 3 पळयात. खंयच थांबात ते घेवन आनी 1 जॉन चॅप्टर 3 काडात. पळय कितें आसा पळयात. 1 जॉन जुवांचें पयलें पत्र. 1 जॉन. तुम्ही ओके. वन सेकंड. फर्स्ट जॉन ना 1 जॉन चॅप्टर 1 ना वर्स 3. 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 3. जर तर ऐका सगळ्यांका मेवले पहिले. Yes. ओके चलो. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळता, जर तर आम्ही त्याची आज्ञा पाळता. आमी ताका वळखला म्हूण हे खुणे वरवीं गमून येता. आमेन. Praise the Lord. आम्ही त्याका वळखला म्हूण ह्या खुणे वरवीं गमोवन येता. उपरांत म्हाका ताची वळख आसा. आता माझ्या बायबलान बरें बरयलां. ऐकात हा. हय कितें बरयलां? हय म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण मनीस म्हणत, पूण तेच्यो आज्ञा ना पाळीत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. आनी पळयता पळयात. पयली लायन कितें म्हणटा? तिसरी लायन. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळता तर आमी तेका जेजूनय सेम म्हटलां हांव ताका वळखता. कित्याक? हांव तेची उतरां सांबाळता. सो उतरां सांबाळण्या उपरांत आमकां प्रूफ जाता आमी देवाक वळखता. प्रेज द लॉर्ड. जर हांव तेची उतरां सांबाळना ना जाल्यार तर हांव देवाक वळखना ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां हय कितें म्हणटा? जर आमी तश्यो आज्ञा पाळता तर हे खुणे वरवीं ताका एक खूण दिल्या. ओके ब्रदर. एक खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण ब्रदर गमून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गमून येता. 4थी लायन. हय
आता खंय कितें आसा जाणा म्युशियस, हय हय म्हाका तेची वळख आसा, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध, दिसतलो म्हाका तेची वळख आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर कितें म्हणटा, हय म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण मनीस म्हणत, अशें कोण मनीस म्हणत म्हाका ताची वळख आसा. कितल्या जाणांका देवाची वळख आसा? म्हणजे तुम्ही जर अशें म्हणटात म्हाका जर तेची वळख आसा, पूण ताच्यो आज्ञा ना पाळीत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. प्रेज द लॉर्ड. तो मनीस कितें? फटकिरो. असल्या मनशा सवें सत ना. आमेन. 5वी लायन. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. आमेन. आनी ह्यो संपूर्ण मोग कितें जाणा? हे संपूर्ण मोग हे बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. बायबल सांगता आमी तिगूय जाण येतल्या तेचे बरें रावतल्या, जेयतल्या, खातल्या, पूर्ण जाता. बाप, जेजू आनी पवित्र आत्मा तुज्या कुडीन येवन रावता. आनी ज्या वेळार तुजी कुडीन येवन रावता, आतां विचार करात, ज्या वेळार देवाचें सामर्थ्य तुमच्या कुडीन रावता, कसलें शिकपण तुमचे भितर रावंक शकता? पॉसिबल ना, पॉसिबल ना. प्लीज खंय कितें म्हणटा? असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला आनी हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. तुमकां खात्री आहा? आमी ताची सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी 6वी लायन तेचे परस आनीक बरी भाशेन बरयल्या. आमेन. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हणून सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नोहा. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण नोहा आपूण देवा सवें आसा म्हूण सांगता, ताणें जेजू चल्ल्या तशें चलोचें. जमता? तर तुमी देवा सवें आसा. आमेन. तर तुमी देवा सवें आसा. प्रेज द लॉर्ड. नुस्तें उतरांनी तुमी देवा सवें ना, करण्यांनी देवा सवें जाय. हालेलुया. करण्यांनी देवा सवें. ज्या वेळार पळय आतां वचात 8 चॅप्टर आमी उदक रावलो आमचो. आतां फिनीश करया. चॅप्टर 8. प्रेज द लॉर्ड. चॅप्टर 8. हालेलुया. वर्स 55. प्रेज द लॉर्ड. वाचात. जो आसा 8वो वेसर 8:55. 55. Praise the Lord. Hallelujah. John chapter 8 verse 55. 55. तरी तुम्ही ताका वळखूंक ना, तरी तुम्ही ताका वळखूंक ना. पण हांव ताका वळखता. ह्यो कोणा विशीं उलयता जेजू ख्रिस्त? बापा विशीं. पूण आपूण ताका वळखता. कित्याक वळखता तेचे रिजन सांगला ब्रदर. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलें जाल्यार, ताका वळखना म्हूण हांवें म्हटलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो फटकिरो जातलो आसलो. आमेन. पूण हांव ताका वळखता हांव ताका वळखता आनी ताचे उतर सांबाळता. कित्याक तर त्याचे उतर सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. म्हणूनच जो कोण देवाचे उतर अलिशा सांबाळता तो बापाक वळखता. म्हणून बाप म्हणटा जेजू क्रिस्तान दाखयल्या बकार कोणाकूच बाप दिश्टी पडना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात 56 लायन. म्हजो दीस पळोवच्या आशेन, म्हजो दीस पळोवच्या. आतां खंय ना अमेझिंग रेव्हलेशन. खंय जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? म्हजो दीस पळोवच्या आशेन अब्राहामाक तुमचो बाप खुशाल जालो. हे कितें? जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? म्हजो दीस पळोवच्या पासत
आशेन अब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणे तो देखलो ताणे तो देखलो आणि ताका खूप आनंद जालो. आणि ताका खूप आनंद जालो. हेचो अर्थ कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय हय कितें म्हणटा पळय, हांव तुमकां वाचून दाखयता पळय. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणे तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार देव ह्यो जेजू ख्रिस्त आसलो. आमेन. आनी अब्रामान जेन्ना जेजू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीचेर येयलो तेन्ना बायबल सांगता सर्गा राज्यार व्हडल्यान ताळ्यान गीत गायलें, महिमा देवाक उसर्गी. जमो दिश्टी पडलो. अमेझिंग. प्रेज द लॉर्ड. पळयात 57 लायन पळयात कितें म्हणटा. तेन्ना जुदेवानी ताका तेन्ना म्हणले, जुदेवानी ताका म्हटलें, तुका अजून 50 वर्सां जावं तुका अजून 50 वर्सां जावंक ना. कित्याक जेन्ना तो उलयतालो तेन्ना ताका 33 वर्सां आसली. आनी तो कितें म्हणटा, तुका अजून 50 वर्सां जावंक ना. अब्राम तर कितकी वर्सां जाली तो मेला. आणि तुवें अब्रामाक देखलोय. हा जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हा खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, हा. अब्राम आसचे आदी हांव आसा. Praise the Lord. ते कितें म्हणटा, अब्राम आसचे आदी आपूण आसा. कित्याक अशें सांगलें हाडा? हेचें व्हडलें कारण अब्रामाक जेजू क्रिस्तान रचलो. हें एकूच आन्सर. अब्रामाक जेजू क्रिस्तान रचलो आनी अब्राम जेजू क्रिस्ताच्या इच्छेन ह्या संवसारान येयलो. कित्याक बायबल सांगता तेचे इच्छेन येयलेली एकूय वस्तू ना. अब्राम तेचे इच्छेन आसलो. अब्राम तेचे इच्छेन म्हणून तो म्हणटा अब्राम आसचे आदी हांव आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हांव आयज कित्याक सांगोवचे प्रयत्न केले जाणा तुमकां, हांव हें सांगोवचो प्रयत्न केले, तुमी जे बायबल जे तुमच्या हातीर आसा, जे तुमच्या ऑल्टराचेर आसा, बायबल आयकात, बायबल उश्याच्या खाला घेवन सपनां पडोची वचोची नात. आमेन. थोडी जाणां वायट सपनां पडोनी नाका म्हणून बायबल उश्याच्या खाला घेतात. आमेन. थोडी जाणां बायबलाचेर आपलें नांव लिहितात, कित्याक म्हाजें नांव सुरक्षीत बायबलाच्या भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. थोडी जाणां आपल्या चेड्याचो, आपल्या आनी कोणाचो फोटो घालून भितर दवरतात, कित्याक बायबलान रावल्या उपरांत तो चेडो म्हाजो सुरक्षीत जाता म्हणून. आमेन. थोडी जाणां डॉक्युमेंटरी तुमचें कितें आसता, डॉक्युमेंट आसतात आनी कितें आसता, ते सगळे डॉक्युमेंट न्हू सगळे पयशे भितर घालून दवरतात, कित्याक वाडोवंक जाय म्हणून. आनी सुरवात हांव म्हाजे कडसून करता. हांवूय तसोच आसलो. म्हाज्या बायबलान हांव सगळ्यो पयशाची नोटी घाली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेतूनय ना अलिशा हांव फरक करतालो. जेन्ना म्हाजो धंदो जाय आसलो त्या पेजीचेरूच हांव चड घालून ठेयतालो. जेन्ना धंदो म्हाजो कमी आसलो तर ते हें जेजू खुर्सार मारला तेच्या जर भितर गेला जाल्यार ना थंय घालून सारको करतना दुसरे खंय घाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी ही खरी वस्त आसा. एक पावट कितें जालें, जेन्ना आमी जाखणी बंद आसल्या, जाखणी बंद तुमकां माडगांव, आनी तेन्ना रियली आनी ताका ती संवय आसली. तो एक बरो भुरगो आसलो आनी तो देवाची उतर आयकलो आनी उतर आयकता आयकता तो येवन हर एका ब्रदरींका तो कोटेशन विचारतालो. हर एका ब्रदरींका कोटेशन विचारतालो आनी तो कोटेशनां लिहून घेतालो. सगळी कोटेशनां लिहून घेतालो, पूण तो वाचिनासलो. प्रेज द लॉर्ड. तो कोटेशनां काडून तेचो आंकडो खेळतालो. कित्याक ते आंकड्या वरसून ताका ब्लेसिंग येतली. पळयात कितें थिंकींग आसता. रियल खरें. जेन्ना फर्स्ट टायम तो ताका मेवलो, ताका सजमलें, ताका सांगलें कितें वर्ड तुजें उतर कशें काम करता. आंकडे काम करना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो एक जर आंकडो तो सांगतालो, एक जर खंयचो आंकडो जर म्हाका मेवता तेचो पसंदीचो, तर ते जर कोटेशन तेणी घेतला तर तो तोच लायतलो, कारण तेच्या वरसून ताका खूब पयशे गावताले. ही सैतानाची चिंतना. प्रेज द लॉर्ड. ही देवाची चिंतना न्हू. प्रेज द लॉर्ड. पळय आयज ना नोहा
आमच्या जिवितांत ना आमी म्हणटा जेजू क्रिस्ताक जुदासान इकलो. जेजू क्रिस्ताक जुदासान इकूंक ना. जेजू क्रिस्ताक तुमी इकलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा आयज थोड्या थोड्या वस्तूं पासून तुमी देवाक इसारतात. थोड्या वस्तू पासून. आनी त्या टायमार ताका तें नाणें दिसलें म्हणून पयशे दिसले म्हणून आयज तुमी पासून पळयात तुमी वेगळे कितें करतात देवाक इसरोन तेंच करतात. त्या टायमार ताका पयशे घडये आयज आमचो काम घडये आयज आमचो बिझनेस आमी इसारता ताका. आमी इसारता. सेम व्हडलेशें कांय करना आमी जुदासाच्याच लेवलीन चलता. प्रेज द लॉर्ड. सजमाता चर्च आमी जुदासाच्याच लेवलीन चलता. वेगळें कांय करना. प्रेज द लॉर्ड. अशी परिस्थिती येवं दिवं नाका. जुदास वचोन रडलो. प्रेज द लॉर्ड. अशी परिस्थिती हाडूंक दिनाका. टायम खूब म्हत्वाचो आसा. आयज जर तुवें देवाक टायम ना दिलाय जाल्यार तुवें 30 नाण्यांक ताका ऐकताय. तुवें 30 नाण्यांक ऐकताय. आनी हें हॉरेबल आसा. हॉरेबल आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय हांव आयज जें कितें सांगलें ताचेर एक तुमकां परत एक पावट सांगता. आमी पयलीं गेल्या ती म्हटल्यार शब्दाचेर. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 1:1. तेचे उपरांत आमी गेल्या देवाचो शब्द खंयच्यान सुरू जाला तो उत्पत्ती अध्याय 1:3. तेच्या उपरांत आमी येयल्या जॉन चॅप्टर 1:5. उजवाडाक काळोखान आटापूंक जायना. तेच्या उपरांत आमी येयल्या जॉन चॅप्टर 1:1 पासून सुरवात केल्या आनी तेच्या उपरांत 10 पासून सुरवात केल्या. तेच्या उपरांत रेव्हलेशन चॅप्टर 19 आमी गेल्या. बाबा सगळें जें दिलें ना देवान हें आयज तुमकां दिलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय एक पवित्र आत्मा तुमकां एक एग्जाम्पल दिवंक सोदता. असं की जेजू क्रिस्तान एक उदाहरण दिलां. एक कोंट्री पात्रांव आसता आनी आपल्या तेणी सगळ्या सेवकांक नाणी दिल्ली. एकाक 5, एकाक 1, एकाक 2 सगळ्यांक आपल्या भाशेन दिली. आनी तो परतून येयसर तेणी तांकां उत्पन्न करूंक सांगलेलें. पूण सगळ्यांनी जेचो 2 आसले तेणी 4 केले. जे 5 आसले तेचे 10 केले. पूण एकल्याचो 1 आसलो तेणी एकूच ठेवलो. कित्याक जाणा तो खर म्हणून. जर हांव लॉस जाता जाल्यार म्हाका म्हटल्यार हांव जर लॉस जाता जाल्यार म्हाका हांव खंयसून भरतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेणी विचार करूंक ना जेणी तुजेर जबाबदारी दिल्या हेचो अर्थ तो तुका 1 रुपया घेवच्या पासत ना मल्टिप्लाय करूच्या पासत आसले ना. बाबा देव तुमचेर जबाबदारी दवरता. देव तुमचेर जबाबदारी दवरता. मिशियस जेन्ना जेजू क्रिस्त मेलो न्हू अलिशा तेन्ना एकटोच आसलो जो जेजूची कूड मागोंक गेलो. एकटोच आसलो. एकलोच आसलो. आनी तेच्या भायर कोण एक जेजूची कूड मागोंक वचोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय प्रेज द लॉर्ड. लूक चॅप्टर पळयात लुकाचो. प्रेज द लॉर्ड. लूक चॅप्टर 23. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर म्हाका ब्रदर म्हणोवचें लागता. ओके. लूक चॅप्टर 23:15. वाचत पळय 50. प्रेज द लॉर्ड. वाचत. लूक चॅप्टर 23 50. वाचत. अवचित थंय पावलो. ऐकात. अवचित थंय पावलो. खंय पावलो जंय जेजू क्रिस्त खुर्सार मारला. जुजे नावाचो एक दादलो. जुजे नावाचो एक दादलो. तो महाधर्मसभेचो वांगडी असलो. तो कोण असलो. एक बरो. ऐक
महाधर्मसभेचो वांगडी वांगडी असलो. Yes. म्हटल्यार जे जेजूचे फरमाण मारूचे असले ना तेन्ना तो असलो. तेजे सगळे हे करताना ऐक, एक बरो आणि धर्मवंत मनीस एक बरो आणि एक धर्मवंत मनीस. तो जुदाच्या हा. आरिमेतिया नगरातलो असलो. हा, ताचे मसलतीक आणि कर्तुबांक तो कबूल जावंक नासलो आमेन. आणि देवाच्या राज्याची काय हय कितें म्हणटा जाणा, ताणें ताचे मसलतीक आनी कर्तुबाक आपली कबलात दिली ना. कबलात म्हटल्यार कितें, तांकां सपोर्ट केलो ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सपोर्ट करूंक जायना, चुकीच्या कामांक तुमकां सपोर्ट करूंक जायना. आयज पयलें जाल्यार अलिशा 1200 आसले, आनीक 70-72 जाण आसले, पूण ज्या वेळार खुर्साच्या मुळान आसले तेन्ना फक्त 2 जाण आसले. एक तर मरियमाय आनी दुसरें म्हटल्यार जुवांव. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या भायर आनीक कोण नासले. आनी कोणाक हिम्मत जायनासली. पेद्रूक जेन्ना विचारलें न्हू, पेद्रूक तूं मरे तेच्या वांगडा आसलाय? हांव न्हू तो. प्रेज द लॉर्ड. कितें उलयताय तूं? परत पेद्रूक, अरे ह्योच तो, हांव न्हू रे बाबा तो. प्रेज द लॉर्ड. तिसरे पावट सेम, अरे बाबा खेकात मी वगीत, हांव नासतो म्हणूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा, आमी म्हणटा कितें रे पेद्रू तो. ना, पेद्रूक जाणा आसलें जर तेणी हय म्हटलें आसतें तर पेद्रू क्रुसिफाईड करतले आसले. पेद्रू क्रुसिफाईड करतले आसले ते. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रू क्रुसिफाईड करतले आसले. तेका मार घडी क्रुसिफाईड करचे ना, पूण तेका मारतले आसले. आनी तितून तो भियेलो आनी भायर सरलो. कित्याक तेणी जे पयलें ना ते भयंकर आसले न्हू. 5565 घाये, 5565 तेचे पक्षे ओडले, पुरे आंग घायांनी भरलेले, 39 चाबकाचे फटके, एक चाबूक मारले उपरांत मांस भायर येतालें आनी हाड दिसतालें. 72 काट्याचो मुकूट, म्हटल्यार एक काटो ब्रेनानसून भायर येतालो, ब्रेनाचे 900 दिसताले. आनी हे तेणी पयले आनी ते हॉरेबल आसले. जर तेका असो मारला जाल्यार. पूण तेच्या उपरांतूय बायबल कितें म्हणटा, जुजे नांवाचो मनशान कितें, ताणें ताचे मसलतीक आनी कर्तुत्वाक आपली कबलात दिली ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तेणी तेका सपोर्ट केलो ना. ओके तो बरोबर तसलोच आसलो ना. रॉंग ते रॉंग, राईट ते राईट. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या जिवितान इतली तरी ताकद ठेयात, जेजू ख्रिस्त म्हजो देव म्हणून स्वीकार करात. आमेन. इतली तरी सगळ्या सामकार तरी ताकद. हांव न्हू तो म्हणून पांय थरथरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. येस, हांव सतान चलता. हांव रॉंग करना. हांव सतान चल. कितें रॉंग करता म्हाका सांगा. एक सत परगडणे रॉंग आसा? एक सत दुसऱ्यांका सांगून तेंचे जिवीत बदलणे रॉंग आसा? काय एका भुरग्याक सत सांगूंक दुसरें सोडून तेंच्या जिवितान पाड करणे, सोरो पिवंक लायणे हें बरें आसा? प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमान घेया, तुमी जर सता वांगडा नात न्हू तर तुमी देवान संस्कारलेले नात. कित्याक जॉन चॅप्टर 17:17 देवान तुमकां सतान कुशीन काडला. देवान तुमकां सतान पवित्र काडल्या. जो 17 प्रेज द लॉर्ड. तुमकां तुमच्या जिवितान असो वेळ येतलो, अरे तूं तेचे वांगडा आसलें न्हू रे. येस, कारण सता वांगडा आसा. आनी तेचे वांगडा म्हटल्यार खंयचो मनीस ना स्पेसिफीक, ते सत जावन आसता. तो ब्रदर राजू ना, आनीक कोण ना, ते सत जावन आसा. तूं तेंच्या वांगडा आसाय म्हटल्यार तेंच्या वांगडा म्हटल्यार सता वांगडा. आनी सता वांगडा आसा म्हटल्यार तुमकां अभिमान मेळोंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात, देवान वेगवेगळी जबाबदारी दिल्या तुमच्या जिवितान, वेगवेगळी जबाबदारी दिल्या. तुमी तुमच्या जिवितान फॉर्म रावात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमी उबी रावया सगळीं जाणां. ले ब्रह्मा हांत रबा शाखा ताना क्लोरी बे हित रमा सोखो रबा दाना खांत रमांत्रोसे लेख रमांत्रो शेख लेंत रमांत्रोसे.